Lord, I praise you and I thank you. Lord, I thank you for giving us this day and for bringing us here. Lord, we are grateful for you that we were able to see this day today. Lord, you have great and mighty plans for us, plans to prosper us and not to harm us. Jesus, your word is a seed, and when we receive this seed, the harvest is definitely there. Lord, I thank you that when each and every one of us hear the word of God, those are seeds planted in our hearts, and those seed will definitely produce and harvest. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit, I praise you and I thank you. You take complete control of this session. You take complete control of my mind. You take complete control of my vocal cords. Lord, you know what each and every one of us want to hear. So use my mouth, my mind to speak to these people. Lord, I give you complete control. I give you the authority. Lord, I praise you and I thank you. Every spirit of unbelief, every spirit of disturbance, I take authority in the name of Jesus and I cast it out from this place. Lord Jesus, I thank you that each and every one of us here is attentive and they are hearing your word and they are receiving your word and they are believing your word. I make this prayer in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. Praise God. My journey started with the Word of God a long time ago. I was doing my college, but before that, my mother, she was already listening to the Word of God. She was already hearing the Word of God preached by different people. There was Papa Johnson, there were others as well. How many of you all have heard the teachings of Papa Johnson? Brother Johnsonचे उतर ऐकला सगळ्यांनी. So she was listening to the word of God, and at that time, uh, I don't remember which year, probably in the 2000s. There was no, you know how what the state of internet was. There was no internet. There were no teachings being put up on the YouTube like how we have now, where we can directly go on the internet, we can directly go on YouTube and watch the teachings. So sister म्हणटा आपण जे उतर शिकोंक लागली कॉलेजीन असताना तेन्ना तिची मामी मामी ऑलरेडी उतर शिकताली रिलेटान वचून टिचिंग आयकून ती ऑलरेडी उतर शिकताली आणि त्या टायमार कितें जातालें आतां तर इंटरनेटाचेर सगळे टिचिंग युट्यूबार बी पळोवपाक मेळटा मोबायलार पळोवपाक मेळटा तेन्ना जाय नासलें तेन्ना पळोवपाक मेळनासलें. So I was just a teenager at that time, and you know how it is. Children, teenagers, they don't want to hear anything about God, do they? टिनेजर्स कोण आसता 12-13 ते 20 वर्सांचे पासून तांकां चडशें देवाचें उतर आयकूंक नाका आसता न्हू. So I was also not really interested in what she had to say or what she was listening to. But at the same time, she was listening, she was going for services, and she was also listening on the TV. At that time, there were uh, some channels. I think there are even still now broadcasting, I'm not sure. But there was a channel of Papa Johnson called NCH,
on which the teachings were being broadcasted. So sometimes she used to watch that. But what used to happen is in our area, that cable, that channel used to not always work. So sometimes she used to get it, sometimes she used to not get it. So I used to not watch, but when she was playing it, it was falling on my ears. And I'm still a curious and inquisitive person. I want to know what, when, why. I will always ask. तो जशें तरणाट्यांक तें देवाचें उतर आयकूंक जाता सिस्टरी एका टायमार बरी नासली मामी आयकताली खरी पूण कितें जातालें मामी जें आयकताली तेन्ना टीव्हीचेर येतालें ब्रदर जॉन्सनाचें जें कलंगूट सेशनां जातालीं तीं टीव्हीचेर येतालीं केबलाचेर सो मामी तें घरांत सदांच आयकताली आनी सिस्टर म्हणटा आपूण तर बसोन घालनी पूण मामी आयकता आनी टीव्हीचेर चलता तें तिच्या कानार सगळोच पडटालें पूण कितें जातालें की त्या तेंच्या एरियान ते केबलाचो कितें तरी प्रॉब्लम जालो आनी तें चॅनल जें येतालें ब्रदर जॉन्सनाचें टिचींग चलतालें टिचींग चलतनाच मोदें तें चॅनल बंद पडटालें So it used to fall on my ears because I was around only. I used to not sit in front of the TV, but I was around. So the TV was loud enough that I was able to hear it. Not that I was listening to the entire thing, but little it falls on your ear, right? आनी चॅनल बंद पडटा म्हणटच सगल्यांक आयकून आसलें आयकूंक जाय नासलें पूण जें कितें चलतालें जितलेंय प्रवचन चलतालें देवाचें उतर ब्रदर जॉन्सन जें एक्सप्लेन करतालो तें तिच्या कानार पडटालें आनी कितें आयकूंक मेळटा तें मातशें तरी तें आयकतालें So I did not really l- listen to her or obey her when she said, okay, come for the service, read the Bible, or whatever she was telling me. I used to not listen. But from childhood, I had this thing where I always used to keep saying during the day, at night, before sleeping, thank you, Jesus. I love you, Jesus. I'm going to sleep. So that small little thing, it used to come out of me without anybody teaching me to do that. तर मामी उतरान मामी देवाचें उतर प्रवचन जाता तें आयकता तर तिची मामी तिकाय सांगताली बायबल वाच तिका घेवन पूण ती आयकना हालींच Time went by, she continued doing what she was doing. And when I reached in college, when I was doing my graduation, I was I was asking questions. I'm like, Lord, why am I why am I here? Why am I created? I was having a lot of questions and a lot of confusion in my mind that what about the future? Why am I here? What am I supposed to do with my life? And at this time, I was looking for answers in the Bible, but there was no guidance. There was nobody to tell, okay, this is how it is, this is what it is. तो मामी तर रेतीरान घेताली पूण त्या टायमार अशें मनान जायते प्रश्न येताले आनी ते देवाक विचारताले देवा कितें करपाचें हांवें म्हजें आनीक तुजो म्हज्या जिवितांत कितें प्लॅन तूं कोण हे सगळे प्रश्न तिच्या मनान येताले आनी कॉलेजीच्या टायमार जेन्ना तें आसलें ती त्या प्रश्नाचे जबाब सोदूंक लागली बायबलान पवित्र पुस्तकान ते प्रश्न जे मनान आहले ताचे जबाब ती बायबलान सोदून At this time, when I was asking these questions, somebody came and gave me the white book. Now, before this, was my mom listening to the word? Yes. We also had the Sower and the CD in the house. We also had the CD of Spirit, Soul, Body at home. We also had the leaflets, which is now the white book, at home. But my mind, my flesh was not ready to accept it.
But when this book was given, at that time, I was looking for answers. I wanted to know, why am I created? Why? What is there? What is my future? What am I supposed to do with my life? And when that white book was given, I was not reading that book as a prayer book. I used to not look at it as a prayer book. That that book was answering and basically counseling me through whatever small teachings which are there. There are, before the confessions, if you see at the white book, there are small notes on certain topics. White book जो तुम पोयशी कन्फेशनाच्या आदीं थोडे थोडे धाकटी नोट्स आहात जे वाचल्या उपरांत तुका दुसऱ्या टॉपिकांचेर तुका सोजमणी मेवता. येस वय पयल्या बुकाचेर. So whatever confusion that was there in my mind, whatever questions that were running in my mind, that book was giving me answers. And the notes, if you see, they are properly aligned with what is written in the Bible. Bible कितें जे हा तें त्या बुकार बरयलेलें आसा. बुकार white बुकार हा तें. So it calmed me down, that upset the unsettled mind that was asking way too many questions. That book, the white book, although I did not have anybody to go to and ask questions who would guide me spiritually. I did not have the teachings on YouTube. The cable TV used to not work all the time. And whenever it did work, even if it worked for 20 minutes, yes, it did help me, but it was just not enough. तो जेन्ना तिचे तिचे प्रश्न येताले ताजे जबाब सोदताली तेन्ना कोणे तरी तिका तो वायट बूक दिलो. आतां वायट बूक जायत्या जाणांनी बी तुमी पळयलो, कोणे पळोवंक ना जाल्यार सिस्टर मातसो वयर काडून दाखयता. ओके, वो वायट बूक म्हणटा तो एक्चुअली एक प्रेयर बुका भशेन, पूण तातूंत प्रेयर्स ना. तातूंत बारीक बारीक शिंकोणे आहा, सारके सिंपल उतरांनी उतराची मोडणी केल्या आनी धाकटुली एक्सप्लेनेशन आहा, शिंकोण आहा. तर तो बूक तिका मेवलो. आनी त्या बुकानूय आयज आतां आमी सेशन स्टार्ट करच्या पयलीं पळय उतर उचालना तेवूय त्याच बुकांतलें. तातूंत तीन देवाची बारीक बारीक स्वतां ताजे ते देवांचे भासावणे केल्या आमकां, त्यो सगल्यो त्या वायट बुकान आहा. तो कोणे तरी तिका दिलो. आनी जेन्ना ती बारीक बारीक जी शिकवण हाडली त्या बुकान ती तिणें वाचली, तिचे जे प्रश्न हाडले ते एक एक करून सुटोंक लागले. बारीक पासून हाडले खरे, पूण एक करून तिचे प्रश्न हाडले ते सुटोंक लागले. So I was probably 18 or 19 at that time. Now time went, I finished college, and then it was like, okay, you finished college, right? Now what? Again questions. Again mind is unsettled. Again there are thoughts running. Various thoughts. And time went by. And there came a point where these thoughts became too much to take. Now, in this time, yes, the white book was there. Yes, I was reading the small notes which are there on that. Yes, it was teaching me things. But because I did not have an in-depth teaching of the Word of God, I did not know what to do with these thoughts. The devil was using thoughts to mess up my life. 18-19 वर्सांची हाल्ली. थोडे प्रश्न सुटावे जातात, पूण 18-19 वर्सांची हाल्ली म्हणल्यार 20 वर्सांची आसता म्हणल्यार तेन्नाच कॉलेज काबार जाता न्हू. आतां कॉलेज काबार जाता आनीक प्रश्न येवंक लागले. कॉलेजी उपरांत कितें फुडार, कितें हांवें करूंक जाय, हे प्रश्न जेन्ना येवंक लागले, मन पोत्तून कन्फ्युजनान, मनान पोत्तून टेन्शन, मनान पोत्तून टेन्शन. आतां ती टेन्शनां येतालीं ती म्हणटा
ती टेन्शनां आनी खंयच्यानी हाडली, पूण जो सैतान आपल्याच्या जिविताचेर देवाच्या भुरग्यांचेर जो अटॅक करता ताका लागून ती टेन्शनां येताली. जी शांती देवान दिल्या ती काडून व्हरोंक, पूण मनान तो घुसपागोंदळ हाडूंक. So I did not know to I did not know I did not know to differentiate between godly thoughts and evil thoughts that the evil one is giving me. It reached a point that when you don't know to differentiate and when you don't know to rebuke it, you are accepting it. And with that came a lot of anxiety, a lot of fear, to a point that I didn't know why I was crying. I could not step out of the house. Even if I did go somewhere out, I could not, without getting into fear, without being anxious, I could not be in any social setting. I had the feeling of, let's just run home. तर ते प्रश्न मनान येताले ते इतले वाडले की अहो पॉयंट येयलो की तिका खबर नासलें ते मनान जी चिंतना येता ती देवाची वो सैतानाची पयली. पण खंयच्याय टायमार आमचें मन रितें उरना, मनान कितें ना कितें चिंतना येतात. आतां ती चिंतना दोन कडल्यान येतात, एक तर देवा कडल्यान, दुसरी सैताना कडल्यान. तिका तें वळखूंक गमन हाडलें की चिंतना येता ती देवा कडल्यान येता की सैताना कडल्यान येता पयली. आनी एक पॉयंट हो येयलो की चिंतनाचो इतलो भार जालो की आनी ती इतली भिरांत तिच्या जिवितान भितर सरली. फुडारा विशींचे प्रश्न येताले ताचे विशीं की तिका घरांतले भायर सोरोंक पासून जायनासलें. घरांतली भायर सरली लेगून पासून जाल्यार रोखडीच धांव मारून घरा वचोंक खंय दिसतालें, इतली तिच्या जिवितान भिरांत भितर सरलेली. So for me it was like, Lord, I have not even started living my life. How am I what is my future now? I can't even go out of the house. I have not even started to work. Is my life over? And then again, the same thoughts. What is the future? What is there for me? Why am I here? I cannot even go out of the house. And I'm crying and crying and crying, and I don't know why I'm crying. Now, as I said earlier, that word used to fall on my ears, what my mother was listening. Yes, I also, in that time when this was going on, when my mom was listening on the TV, I had heard Papa's testimony on depression. How many of you have heard that testimony? Hi, Kliyati. Yes. So I had heard that, and I also, because before this I had the white book, so I knew Proverbs 18:21. Utran, तुझ्या उतरान जे तू कितें उलयताय तितून पदवी आसा. So these two things I knew. I had heard Papa's testimony, and when all this was going on, when I was going through all of this, I remembered that testimony, and I was searching for answers. I was opening the Bible and reading. I was reading the white book, but there was a time when, even when I start opening and when I read the white book, when I was outside my home and I was like, to calm me down, if I open the white book, I used to get so anxious and so filled with fear, and all the symptoms used to be so much that it used to be more when I used to open the white book and read. It accelerated when I started to use the Bible, when I started to confess or read the scriptures. So at that time, I did not know the power in the word of God. Let me be clear on that. I did not know that I
have the word of God has power to bring results. But when I used to open it at home, nothing used to happen. I could do those confessions. But when I went out and when I tried to open that book and read, forget confess, just read in my mind, the symptoms used to be 10 times more. At that time, I didn't know what is happening, but I was still looking for answers. Even when I put on the TV, I went on switching the channels. I used to change, come and settle on NCH. Most of the time, it was just stand still. In the sense, it was not working. I could just see Papa, the preacher, just stuck. Earlier on the TV, when something was not working, the picture was just still. It used to be like that. So even though my heart was longing for the word of God, I was not getting what I wanted. I was not getting in the quantity that I wanted, because I wanted more and more and more, and it was just not enough. A few months went by, everything is going worse. There are thoughts from one side saying this is all nonsense. You are not like this. You are not somebody who will sit in fear. You are not somebody who will get into anxiety. You are not this. And then there are thoughts like mocking kind of thoughts. You used to be very smart, no? You were conducting, like in the school. I was one of the toppers. I was going and conducting like the teachers. If the program is not ready, they should just put me on the spot. Fiona, go do the assembly. Just conduct the assembly when they were not ready. And within 15 minutes, I used to assign things to the students. I used to do some things by myself, and I used to conduct the assembly. So all those things were used against me as thoughts to put me down, provoke me, make me feel that I'm a failure. That, see, you were like this, no? Now see where you are. What are you doing? So from all the sides, thoughts are coming that I am a failure. There is no future. A few months went by, and I'm like, Lord, this is not done. My life is not even started. I cannot live like this. And then, now at that time, when I was taking this, what I'm supposed to say now, when I was taking that action, I did not know that it was the Holy Spirit who was guiding me. I decided that I cannot live like this, that I need to put myself in a place that forces me to come out of that fear. And even what I was doing, the reading of the Bible, scriptures, what I was trying to listening to, it was at the bare minimum. I didn't know the power in the scriptures. So when I was putting myself in that situation, I did not do it thinking that I'm going to use the scriptures. प्रश्न तर येतालेत आणि प्रश्न सुबे जाता जाता सॉरी प्रश्न सुबे जाता जाता ती देवाक प्रश्न विचारता तेव्हा हेंच म्हजें जिवीत आतां भिरांतीन भरलेलें कॉलेज आतांच काबार जाल्या जिवीत सुरू जाता थंय हा हेंच आतां फुडें सगळें कितें आतां कितें फुडार तो हे प्रश्न ती देवाक विचारताली आनी रडटाली कित्याक 22 वर्सांचेच पिरायेर सो रडटा थिंगासोर कितें जालें आतां कितें म्हणलेलें आमी टीव्हीचेर ब्रदर जॉन्सनाचें पापाजी ती म्हणटा ब्रदर जॉन्सनाचें टिचींग येतालें आनी तेन्ना पापा जॉन्सनाची तो डिप्रेशनान आहलो एका वेळार आनी त्या डिप्रेशनान जो भायर आयिल्लो ताजी ताणें टेस्टिमनी दिल्ली आनी ती टेस्टिमनी तिणें आयकली आनी त्या टेस्टिमनींतल्यान तिका
आनी त्या टेस्टिमनींतल्यान तिका एक एक स्क्रिप्चर मेळ्ळो, एक बायबलांतली वर्स मेळ्ळी, प्रॉवर्ब्स 18:21 मुंडण्यांचें पुस्तक जें आहा तातूंतली 18वा हावेसवर 21वी ओळ ती तिका मेळ्ळी. Now, I had forgotten to say earlier, but when I had when I heard that testimony, when all this was going on, when I was going through all of this, I had a thought. His situation was much, much worse than me. My situation is not that bad. He was not able to even go to the washroom alone. All those things I was able to do. So my situation was not that bad. So if he can get out of it and stand over there and preach, I can also get out. I can also be free. So that gave me a small little hope. I didn't know what kind of desire, in this time, there were small desires that got planted in my heart. And one of this was, if he can, now at that time, I was not saying, okay, I want to preach. That was never in my mind. But my words were what? If he can get out of it, if he can get out of fear and stand over there and preach, even I can do. That I can do what I can do, I did not specify. तो ती ब्रदर जॉन्सनाची टेस्टिमनी आयकता आनी ती चिंता जोरी तर ब्रदर जॉन्सन त्या डिप्रेशनांतलो भायर सरोन देवान ताका त्या डिप्रेशनांतलो भायर काडून अहो प्रीच करूंक आपयला, आपलें देवाचें उतर प्रीच करूंक आपयला, जाल्यार तेंच म्हज्यान कित्याक करूंक जायना. जरूर जाता तो ताणें जोरी केला ताजें सिट्युएशन तिज्याकीन वर्स आहलें. ब्रदर जॉन्सनाची जोरी टेस्टिमनी आयकली जाल्यार ताका एकलो वॉशरूमान लेगून वचोंक जायनाहलें, बाथरुमान न्हांवपाक लेगून वचोंक जायनाहलें. तिजें सिट्युएशन तितलें वर्स नाहलें. पूण जो तिणें पळयलें की इतल्या वर्स सिट्युएशनांतलो लेगून ब्रदर जॉन्सन भायर आयला देवाच्या उतरांतल्यान, जाल्यार तिज्यानूय तिजें जें सिट्युएशनां, तिजें भिरांता, तिजी एंजायटी तातूंतल्यानूय तिका भायर येवंक जातलें. आनी जेन्ना चिंतप आयलें तिच्या मनान, तिका एक होप मेळ्ळो, एक आशा कशी मेळ्ळी की आपल्याच्या सिट्युएशनांतल्यान आपल्याक भायर येवंक जातलें. आनी जोरी तो ब्रदर जॉन्सन देवाचें उतर प्रीच करता जाल्यार मे बी आपणेनूय करूंक जातलें. चिंतप नाहलें की कोत्तेलीच म्हणून, पूण एक आशा कशी हाडली की ताणें जोरी भायर सरलो त्या डिप्रेशनांतल्यान जाल्यार आपणेनूय सरोंक जाता, ही तिका आशा मेळ्ळी. आतां भिरांत तर वाडत आहली, एंजायटी तर वाडत आहली आनी वाडटाली केन्ना वायट बुकांनी तें मागणें वाचता, स्क्रिप्चर वाचता, बायबल वाचता पळय तेन्ना आनीक भिरांत वाडटाली. घरांतलें भायर सरलें ती भिरांत आनीक वाडटाली. तेन्ना ती वाचताली खरी, पूण देवाच्या उतरान कितली पदवी आहा तिका खरेंच कितली पदवी आहा ती खबर नाहली. वाचताली खरी पूण कांय चेंज पळोवंक मेळनाहली, कांय रिजल्ट पळोवंक मेळनाहलो. आनी सिम्पटम वाचता तितले सुबेज जाताले, सिम्पटम वाचता तितले सुबेज जाताले. टीव्हीचेर वचोन पळोवंक ट्राय करताली पूण टीव्हीचेर ते चॅनल शिरकोल्ले आसताले. पूण हातून ती कितें डिसायड करता, एक डिसिजन घेता, म्हजी लायफ आतां स्टार्ट जाल्या, हांव एक्सेप्ट करची ना की हो म्हजो फुडार म्हणून. तर ती एक डिसिजन घेता आनी म्हणटा आपूण एका सिट्युएशनान आपल्याकूच घालतली की म्हाका जी भिरांत येता हातूंतल्यान भायर सरचें पडटलें. ती एक डिसिजन घेता आनी त्या सिट्युएशनान आपल्याक घालता, एक डिफिकल्ट सिट्युएशनान, जातूंतल्यान तिका भायर येवचेंच पडटलें. मनान चिंतना येतालीं खरी, दोनूय वाटांनी चिंतना येतालीं. हांव म्हणटालो न्हू दोन आवाज आमकां आयकूं येता. एक बरो देवाचो आवाज, तिका सांगता हो तुजो फुडार न्ही, तुजो फुडार बरो, आपणें तुका जायते टॅलंट दिल्या, हो तुजो फुडार. पूण दुसरो फुडार सांगता तुजें जिवीत काबार, तुज्यान आनी कांयच करूंक जायना, तूं व्हडलें इस्कॉलान आसतना बरें शिकतालें खरें पूण तें सगळें काबार, हें आनी तुका आनीक करूंक जावचें ना. तर
हे सगळे चिंतना येताली, पूण ती आपल्याक त्या सिच्युएशनान घालता की ते आपली भिरांत हारली, त्या भिरांतींतली भायर येवंक जाता पळय थंय. कित्याचेर धरून तो वायट बुकार देवाचें उतर आहा ताजेर, ती समजणी मेळल्या तिका ताजेर, आनी जी ती आशा मेळ्ळी तिका ब्रदर जॉन्सनाची टेस्टिमनी पळोवन की तो जरी डिप्रेशनांतलो, इतल्या वर्स्ट डिप्रेशनांतलो भायर सरला, जाल्यार म्हजोय फुडार बरो जातलो कित्यांतल्यान देवाच्या उतरान. सो ते ही आशा धरून ती एक डिसिजन घेता. So, when I was going through all of this, I was even getting thoughts like you're going mad. But because I had the white book with me, and here and there, when my mother was listening to the teachings, I knew the power of words. So I never ever opened my mouth and said those words to anybody, even my mother. All I said was, I'm not feeling okay. I feel weak. But I never said I feel like I'm going mad. I never confessed it. I never opened my mouth and said those words. Because I knew that if I say that, it will happen. Now at that time, because there was nobody to explain, there was nobody to give an understanding, I only knew one part of it, that if I confess anything negative, that will happen. But I did not know that if you confess on the contrary, if you confess what the word of God is saying, that will also happen. So I used to not say that what is actually running in my head. So what I decided was that to put myself in a situation that I cannot run away, but I have to fight that fear. Now, at that time, I had never ever traveled, I had never taken a flight, I never traveled by a plane. And now I am going through something where I cannot even go out of the house. I cannot go in a place and sit on a chair without feeling anxious, without feeling panicky, without feeling wanting to get up and run away. And here I am deciding that I am going to take a flight, and that too an international flight, which is of 3 hours, 3.5 hours. Now, when you're taking an international flight, you have never traveled before. You have no idea what is immigration. You don't know where you have to go, what you have to do. I decided to do that. And that was for me something very big, because when I was going to even say for Mass, it was very difficult for me to sit for that one whole hour without feeling anxious, without feeling panicky, without feeling wanting to get up and go home. Yes, I'm sitting over there. Yes, I'm hearing the Mass, but I don't know what is going on. I don't know what the priest is saying. All that is running in my mind is, let's go home, let's go home, let's go home. But I was so fed up of these thoughts that I'm like, this cannot go on. I won't allow this to go on. I need to do something. And I decide to take a flight of 3 hours. And when you are in a flight, you cannot just go and tell the pilot, let's go home. Can you? At least if you're going in the bus, you can stop the bus and say, Devoimaka, I don't want to go further. And I can then call somebody, okay, to pick me up, I'm over here. But when you are taking a flight, you cannot just go and tell the pilot, turn the plane around, let's stop. So all those things I also knew. Here, at this point in my life, yes, I had the white book. Yes, I had heard the teachings here and there. I did not have the full understanding. But I am putting myself in this situation. And I now,
not at that time. Now I know, and I know that it was not me, it was not my um human ability that took this decision, that it was the Holy Spirit who guided me and made me take this decision. Now when the day of travel came, I was fine, I was calm, but family knew I'm traveling for the first time. So people came and started telling me, you have to do this, you have to go to this gate, you have to go here for immigration. If this person asks you something like this, you give your answer like that. Then when you're in the plane, your ears will get blocked. This will happen. Do this so that your ears don't get blocked. Now, I have never taken a flight before, and here people are coming and giving me all this advice. Firstly, I don't know where I have to go and what I have to do, and then I'm getting to hear all of this. I did not eat my lunch. I was full of fear. I was crying. But in all of that, without anybody telling me, I'm like, I am not, before taking the flight, at least you can cancel the ticket, right? Yeah. You can cancel the ticket. But I was like, no, I am not going to allow this fear to overtake my life. Even though I'm feeling like this, even though I don't feel like eating, I will go and take that flight. आता तातूंत जी तिका चिंतना येताली तातूंत एक लेगून चिंतप येतालें की हें जें तुका कितें जाता ती तूं पिशी जाताय, तूं पिशें जाताय आतां, ही चिंतनान लेगून तिच्या मनान येताली. आनी ही चिंतना जेन्ना मनान येताली तेन्ना तिका चड कांय खबर नासली. फकत एक खबर आसलें की ताच्या उतरान ताजे जिबेन पदवी आहा म्हणून, की ताजे जिबेन देवान तिका पदवी दिल्या म्हणून. पावर ऑफ वर्ड्स म्हणटा आमी. तो पयलो हांवें स्क्रिप्चर सांगलेलो उगड आसा, म्हणण्याचें पुस्तक 18 स्वर 21 वोड, तातूंत म्हणटा जिवीत आनी मरण मनशाचे जिबेन आहा, आनी जो मनीस कितें उलयता ताचें फळ ताका पळोवपाक मेळटलें. तर हें एकूच तिका खबर आसलें. सो ती कितें करता, ही जी चिंतना येता पासून, जेन्ना ही चिंतना तिका सांगता तूं पिशें जाताय, तूं पिशें जाताय, तूं पिशें जाताय, ही चिंतना येता, ती आपलें तोंड उगडून कोणाकूच सांगिना चिंतना कितें पयली. न्ही म्हूण आपलेचे मामीक कोण विचारलें बसून जाल्यार फकत म्हणटाली बरें दिसना, मातशें विकनस जाला, तितल्यान म्हणटाली. पूण कोणाक एकल्याक लेगून म्हणोंक ना की आपल्याक दिसता आपूण पिशें जाता म्हणून. केन्नाच आपल्याच्या तोंडान उच्चारूंक ना तें, कित्याक तिका खबर आसली की जिबेन, मनशाचे जिबेन देवान जिविताचेर आनी मरणाचेर पदवी दिल्या म्हणून. सो हें ती म्हणटा आपणें केन्नाच उच्चारूंक ना. पूण उच्चारूंक ना तिका, कित्याक तिका एक खबर आसली की जरी कितें जावपाक नाका आमकां तें आमी म्हणूंक उपकारना. जरी तर जावपाक जाल्लें नाका न्हू जाल्यार तोंड उकडी नाका, हें खबर आसलें तिका. जरी तर वायट कितें जाल्लें नाका तोंड उकडी नाका, तुजें तोंड उकडून तें वायट कितें जावपाचें आहा तें म्हणी नाका, हें खबर आसली. पूण कितें खबर नासली की तीच पदवी कितें जाय तें घडून हाडूंकूय आमकां दिल्या म्हणून, की कितें वायट जाल्लें नाका म्हणी नाका, हें खबर आसलें तिका. पूण कितें खबर नासली ती, जरी तर कितें बरें जाल्लें जाय जाल्यार तें आमच्यांनी म्हणोंक जाता. आनी जेन्ना तें आमी कितें बरें जाल्लें जाय तें आमी आमच्या तोंडांतल्यान म्हणटा तेन्ना तें घडोवन येता म्हणून तिका खबर नासलें. ती फकत करताली की जें कितें आपल्याक नाका वो घडलेलें नाका तें आपूण उलोवचें ना, फकत तें मनान धरून चलताली. आतां ती सिट्युएशन तिणें आपल्या एक डिसिजन घेतलें म्हणटा न्हू, की आपल्याकूच एका सिट्युएशनान घालतली. ज्या सिट्युएशनान आपणें धांवपाक आनी जायना, ताचो फुडो करूंकूच जाय. तर तें सिट्युएशन अशें आसलें की तिणें केन्ना इंडिया भायर ट्रॅव्हल करूंक नासलो. पूण आतां ती डिसायड करता की आपूण फ्लायट घेवन इंडिया भायर वयतली. त्या सिट्युएशनान आपल्याक घालता. आतां तें सिट्युएशनान तिणें घातलें कित्याक, फ्लायटीन एक पाट बसलें आनी फ्लायट टेक ऑफ जाली, वाऱ्यान गेली. पायलटाक आनी वचोन सांगूंक जायना की बाबा फ्लायट थांबय, आपल्याक आनी जायना, आपल्याक देंवपाक जाय. बसीन जरी ट्रॅव्हल करता
ड्रायव्हराक सांगूंक जाता बस थांबय आपूण देंवता. पूण फ्लायट एक पार्ट वयर सरली तिका आनीक थांबोवंक जायना. ती खंयच्या जाग्यार वेता थंयसर पावसर त्या फ्लायटीन आसूंकूच जाय. तर त्या सिट्युएशनान ती आपल्याक घालता. आतां पयलेच पार्ट ट्रॅव्हल करता तर घरचीं येतात आनी घरचीं जी तांच्यांनी पयलें फ्लायटीन ट्रॅव्हल केलां ती येवन जाय तो एडवायस दिता की फ्लायटीन एअरपोर्टार हांगा वचोंक जाय, थंय वचोन आनी कितें करूंक जाय. फ्लायटीन बसली म्हणटच कान ब्लॉक जाता, उदक पिवंक जाय, इमिग्रेशन लागता, इमिग्रेशनान कितें करूंक जाय, हें घरचीं सगळें येवन तिका एडवायस दिता. पूण ताका त्या एडवायसाचो इफेक्ट हो जाता की भिरांत पोत्तून येवंक लागता. कित्याक पयले फावट ट्रॅव्हल करतना पयलेच चिंतना कितें येता भिरांतीची पिशी जाताय. त्या चिंतनान ती झुजता. पूण घरचीं जेन्ना येता बऱ्या मनान एडवायस दिता खरो, पूण त्या एडवायसाचो रिजल्ट हो जाता की भिरांत आनीक वाडटा. पूण तेन्ना त्या सिट्युएशनान लागून भिरांत वाडटा खरी. ती डिसायड करता आपल्याचें मन ते भिरांतीचेर आसचें ना. आपूण आनी ती फ्लायटीची तिकेट कॅन्सील खंयच करची ना. कितली भिरांत दिसूं आपल्याक, फ्लायटीची तिकेट आपूण कॅन्सील करची ना. आपूण ते सिट्युएशनाक फुडो करतलीं, धांवचें ना आपूण त्या सिट्युएशनाक फुडो करतलीं. ही जी सिट्युएशन त्या टायमार तिका खबर नासलें ती जे डिसिजन घेता कित्याक लागून घेता पळय ती. पूण आतां जेन्ना तिचे त्या डिसिजनाचेर नियाळ केलो, त्या सिट्युएशनांतल्यान तें कितें जालें ताचेर नियाळ केलो, देवाच्या उतराचेर नियाळ केलो, तेन्ना तिका कळोन येयलें की त्या टायमार जें डिसिजन तिणें घेतलेलें तें तिच्या मनांतलें न्हू, पूण पवित्र आत्मो तिका हेल्प करतालो डिसिजन घेवपा तें. कित्याक पवित्र आत्म्याक फुडार कितें तो खबर आसलो. ती सिट्युएशनांतल्यान ती कशी भायर येतली तो पवित्र आत्म्याक खबर आसलो. सो त्या टायमार डिसिजन घेतलेलें तेणें तें तिच्या मनांतल्यान न्हू, पूण ती म्हणटा आयज म्हाका कळोन येता की तो पवित्र आत्मा जो म्हज्या भितर आसलो ताणें म्हाका तें डिसिजन घेवपाक हेल्प केलें. So my mother didn't know how to help me on that day, but she wanted to help me. And what she did was, I don't even know which, she called a prayer helpline. I don't even know which ministry prayer helpline it was. She called and she told me to speak. And I spoke, and by the time I'm telling what the problem is, I'm half crying over there. I don't even know what prayer that person made. Because what is running in my head, what I'm going through, I don't know what that person made. So I cut the call. I have still not eaten anything. We leave for to go to the airport. But I had, another thing she told me, my mom, she told me is that to confess, Christ has redeemed me from the curse of the law, Galatians 3:13. And because I was not diligently, not every day, I knew I am from the white book, I am the body of Christ. Satan, sin, sickness has no power, no place in me. So that I took on my own. In Galatians 3:13, she told me to confess. So now, to block those thoughts, now what thoughts are coming? How you're going to go in the plane, where you're going to go, what do you have to do first, what do you have to do next, or I'm feeling hungry, or something is happening in my stomach. Now in the plane, what am I going to do? How am I supposed to go and sit? In which seat am I supposed to go and sit? After I get down, what I will do? Where I have to go? How much I have to walk? How long it will take? Or now all the thoughts are of what I'm going to do and how I'm going to do, because I have not traveled before, right? Now to block those thoughts, I started confessing these scriptures. Again, I was not opening my mouth, but it was continuously in my head. And I was doing it in such a way that, now in my mind I'm thinking, okay,
Christ has redeemed me from the curse of the law. Christ has redeemed me from the curse of the law. Christ has redeemed me from the curse of the law. So it's going on. It's at a high speed. It's at a very high speed. Both the scriptures. And the moment a thought comes, what are you doing? How much fear you're filled in? I'm not feeling okay. No, I don't want to go. The moment that thought starts speaking to me, I was not even letting that sentence in my mind complete. Immediately it was, Christ has redeemed me from the curse of the law. Christ has redeemed me from the curse of the law. Now here we are now, most of us have heard this teaching on that you cannot fight thought with a thought. You have to fight the thought with the scripture. But at that time, I'm telling you, I did not have this teaching. I only had the white book. I only had the Bible. I had never heard that this can be done. Now when I know the word, the Holy Spirit revealed to me that what you did at that time was not you. It was not with your own ability. It was I who gave you that and taught you what to do. So when I heard this preaching that you cannot fight a thought with a thought, you have to fight a negative thought with the word of God, I was like, I've already done it. So I already, because the Holy Spirit taught me, I already had that experience, and it was so easy for me to accept and understand that you cannot fight a negative thought. You cannot fight fear with another thought. You cannot discuss with the evil one and fight thought with a thought. You have to fight a negative thought with the word of God. Now I started doing this, and for whole 3 hours, all I'm doing is in my mind. I'm being very clear. I was not opening my mouth and saying, because I didn't know that we can do that as well. But I was meditating on it, and I was fighting that thought with the word of God. Whole 3.5 hours, same thing. And here, God did send an angel to me who was there in the plane, who guided me. There was somebody in the plane who guided me. Okay, now we have to go here. You have to stand in this line. And he waited for me to finish that process. Now, nobody asked him to wait. That he was not obliged to wait, but he waited for me until I finished each and every process step by step. So God sent his angels also with me to guide me, although I didn't know. It was my first time going through a process, an immigration process, by traveling on an international flight. जे सिट्युएशनांतल्यान ती वेताली, भिरांत हारली, चिंतना येताली, ती तशी मामीक खबर हारली की आपल्या चेडवाक कसली तरी गरज आहा म्हणून. पूण तिका खबर नाहली तिणें आपल्या चेडवाक कसो हेल्प करूंक जाता पळय तो. तर ती कितें करता, ज्या दिसा ती फ्लायट धरपाची आसली, ज्या दिसा फ्लायट आसली, त्या दिसा ताका हेल्प करपाक एका प्रेयर हेल्पलायनाक फोन करता आनी ताका सांगता तूंच उलय. आनी त्या कॉलार जेन्ना ते प्रेयर हेल्पलायनान जो कॉल केल्लो तांचे कडेन उलयतना ती जेन्ना आपल्याचें सिट्युएशन सांगता सांगता रडोंक लागता. पूण जो कोण दुसरे वाटेन आसलो कॉलार प्रेयर हेल्पलायनांतलो तो एक प्रेयर करता. तिका ती रडटा, मनान चिंतना येता, ताका खबर पासून ना तो प्रेयर कितें केल्लो पळय तो. पूण प्रेयर करता, काबार जाता, मागीर फ्लायट धरूंक भायर सरता. पूण भायर सरच्या पयलीं मामी एक म्हणटा, हांवें पयलीं कितें म्हणलां, मामी देवाचें उतर शिंकताली. सो मामी तिका एक स्क्रिप्चर दिता. भायर सरता आख्खे वाटेक तूं एक स्क्रिप्चर वो तुज्या तोंडांतल्यान म्हण. सिस्टर वाचताय स्क्रिप्चर? आपुणूच आमचे खातीर शिराप पडलेलो जावन क्रिस्तान आमकां सोबोरकीच्या शिरापांतली सोडून घेतली. आपुणूच आमचे खातीर शिराप पडलेलो जावन आपुणूच आमचे खातीर शिराप सोडून घेतली.
क्रिस्तान आमकां समृद्धीच्या शिरापांतली सोडून घेतली. तर हो स्क्रिप्चर हे उतर मामी तिका दिता. क्रिस्तान आमकां समृद्धीच्या शिरापांतली सोडून घेतल्या. आणि त्या वायट बुकांतल्यान तिका आनीक एक स्क्रिप्चर खबर आहलो म्हणटा तो, हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड, सोयतानाक दुयेंसाक पिडेक म्हजेर कसलोच अधिकार ना. ह्यो 2 लायनी तिका खबर आहल्यो. आख्खे वाटेक फ्लायटीन गेली लेगून 3 वरांची फ्लायट आहली. आख्खे वाटेक हे 2 स्क्रिप्चर ती म्हणटा. चिंतना येतात पूण त्या चिंतना ती तोंडान व्हडल्यान उचारिना जायत, पूण मनान सगळोगोत हे 2 स्क्रिप्चर, हे 2 वर्स, ह्यो 2 लायनी पवित्र पुस्तकांतल्यो. गालिस्कारांक बरयलेल्यो 3ऱ्या आवेस्परांतली 23वी ओळ आनी दुसरी हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड, सोयतानाक दुयेंसाक पिडेक म्हजेर कसलोच अधिकार ना. ह्यो 2 लायनी तिच्या मनान त्योच दवरता. तिच्या मनान फकत नियाळ जाता ह्या 2 लायनीचेर. चिंतना येता कितें करचें, खंय वयचें, कोणाक विचारचें, कोणा लागीं उलोवचें, चिंतना येतात, कांय चिंतिना. भिरांत येवपाक दिना मनान. फकत ह्या 2 ओळींचेर, ह्या 2 लायनींचेर ती नियाळ करता. थॉट जी चिंतना येतात भिरांतीची ब्लॉक करता. कितें करून मनान ह्यो 2 लायनी, हे 2 स्क्रिप्चर हाडून. पयले सुवातेर जेजू क्रिस्तान म्हाका समृद्धीच्या शिरापांतली सोडून घेतला. आनी दुसरें हांव जावन आसा जेजूची कूड, सोयतानाक म्हजेर कसलोच अधिकार ना. फकत ह्या 2 लायनीचेर नियाळ करता. आनी ह्या 2 लायनीचेर नियाळ करून जी भिरांतीची चिंतना येताली तांकां ब्लॉक करता. आतां तुमी थोड्यांनी आयकलां आसतलें, जी चिंतना येता ते चिंतनांनी आमी चिंतना वरवीं झगडूंक जायना. जरी तो चिंतना येता ती बंद करूंक जाय. वायट चिंतना येता ती बंद करूंक जाय जाल्यार आमी देवाचें उतर आमच्या तोंडांतल्यान उलोवंक जाय. तेन्नाच ती चिंतना मनांतली बंद जाता. जरी तर मन रितें उरोंक जायना न्हू. जरी तर एक चिंतप मनान येता तें रिप्लेस करतलो म्हणल्यार ती मनाक पदवी ना. पूण जेन्ना चिंतना येता तेन्ना जरी तर ती वायट चिंतना आमी बंद करतले आमच्या मनान, जाल्यार आमच्या तोंडांतल्यान आमी देवाचें उतर उलोवंक जाय. कित्याक मनांतली जी चिंतना येता ती इमिडिएटली ताजो फोकस वेता आमी कितें उलयता तेजेर. चिंतना वरवीं बंद जायना. चिंतना बंद जाता केन्ना, वायट चिंतना जी येता बंद जाता जेन्ना आमी आमच्या तोंडांतल्यान देवाचें उतर उलयता पळय तेन्ना मन आमचें ते वायट चिंतनांतल्यान उठोन आमच्या तोंडांतल्यान जें देवाचें उतर भायर येता ताचेर वेता. आनी तेन्ना देवाच्या उतरा वरवीं मनान जी वायट चिंतना येता ती बंद जाता. हें त्या टायमार तिका खबर नाहलेलें खरें, पूण तिणें तें वेव्हारांत घातलें. कशें तिका वेव्हारांत घालूंक कळ्ळें? आतां जेन्ना नियाळ जी करता तेन्ना तिका कोण येयलें, पवित्र आत्म्यान ताका सांगलें, आपूण जो तुजें सांगता आहलो त्या वेळार तेन्ना आपणेनूच तुका शिकयलें. तुवें म्हजो जो तावो आयकल्लोय तातूंतल्यान तुका कोण येयलें की तुजी जी चिंतना येता ती बंद जातली जेन्ना तूं म्हज्या उतराचेर नियाळ करता पळय तेन्ना. तर ती हें जें झूज तिच्या मनान चलतालें, वायट चिंतना येतालीं देवाच्या उतरा वयल्यान ती बंद करताली, हें जें झूज तें मनान चलतालें ताचेर ती जैत वता फकत देवाच्या उतरांतल्यान. कित्याक तिच्या मनान आनी कांय नाहलें न्हू. एक तर भिरांतीची चिंतना येताली, ती भिरांतीची चिंतना ती बंद करताली, ब्लॉक करताली. कितें करून? मनान देवाचें उतर हाडून. सगळें देवाचें उतर पासून न्ही जाल्यार ते 2 वळी मनान हाडून त्या देवाच्या उतरांतल्यान ती त्या चिंतनाचेर जैत वता. तर फ्लायटीक 3 वरां लागतालीं, 3 वरां ती हेंच करता शेगीत. आनी कांयच ती भिरांतीची चिंतना येवंक 1 सेकंड पासून दिना. 1 सेकंडाक पासून आयली जाल्यार ती म्हणटा नाका, म्हाका हें चिंतप नाका, म्हजें मन फकत हांव देवाच्या उतराचेर दवरतली. आनी हें जेन्ना करूंक लागली तेन्ना देवान तिका हेल्प करूंक कोण ना कोण धाडलो. फ्लायटीन खंयसर बसोंक जाय, देंवली म्हणटच खंयच्या कावंटरार वचोंक जाय, कावंटरार जालें म्हणटच एक्झीट खंय आहा, लागेज खंय पिकअप करूंक जाय, हें सगळें तिका दाखोवपाक देवान कोण ना कोणाक धाडलो. आनी जो कोण तिका हेल्प करतालो तो रावलो देखून तिका तिजो प्रोसेस जायसर. ताका कोणें सांगूंक नाहलें की वचोन हेल्प कर म्हणून, पूण तो आपले दस्तुकी आपले कुशीन देवान ताच्या मनान घातलें की तिका हेल्प कर म्हणून, आनी तो तिका हेल्प करूंक पावलो. So I
came out of the airport, and now I got in the car. Again, the same thing. What will you do? Where will you go? How will you go? Now, my family did come to pick me up. My family was in that place. I was in Dubai. I had gone to Dubai. They did come to pick me up. But even when I'm sitting among them in the car, how are we going? Where are we going? Which place is this? Various thoughts. But it was not as it was not as bad as what I had gone just a few hours ago. I reach home. We get in the lift to go to the flat. Again, that fear is coming. But I had seen a small light when I put that into, when I used the scripture, when I was in fear. So when I was in that lift, again I started doing the same thing. And the person, my family who's standing next to me, has no idea what I'm going through, what thoughts are running in my mind. Absolutely no idea, because I didn't open my mouth and tell them what is happening to me. Because I knew the power of my words. I knew the power of tongue. I didn't have the full understanding, but I refused to accept it and I refused to speak it. Now, I was there for a while, a good 3 months. And because I had seen the scripture working, I knew, I got to know, I realized that there is something in this that is very, very powerful, and it can bring a change in my life. So I had that hope, and I started when I was there for 3 months. I started going. Now in Goa, I was not even able to get out of my house. I was not able to sit in a place without without feeling like I want to go home. But in Dubai, I started traveling after a certain point. I started traveling in the metro, in the taxi by myself. I started going to the supermarket, to the mall by myself. There was nobody who accompanied me, without any fear. So whatever I was going through, because I put myself in a place where, although I didn't plan it initially to use the scriptures, to rely on the scriptures, because I had no knowledge about it, because I didn't know the power in it. But I still did it without questioning, because I had no choice. There was no other way. And when I saw it working, I saw that light and I knew that there is something in this. And I was able to overcome it. Now, when I had to come back to Goa, I traveled without any fear. I was still confessing the word, but there was no fear. I was not allowing, even if it was very small, thoughts were coming here and there. I was again using the word of God. And from then onwards, I was on a lookout for where I can get to hear more, to grow my knowledge. Now, even though I saw this, it took a good while to fully get rooted in the word. Then it was like, there are sometimes I'm hearing the teaching, there's a good amount of like a few months where I'm not confessing, not doing anything, not listening to anything. But I came back again. I came back again after some time. And I decided that, okay, I'm going to go for Mass every day. I'm going to hear the teaching every day. And I'm going to confess every day. And that is what I started doing. I saw more results in my life. I saw the word
working in the area of job. I started, so when I did this, I started listening to the teachings every day. When I started going for Mass every day. When I started confessing the word every day. When I got a job, I saw the word again working in my life and the favor of God on my life because I was confessing what is there in the white book, the word of God. And in one teaching, I had heard that God has made you the head and not the tail. And when I started a new job, the boss told like another employee, put more pressure on her, trouble her. Now that person came and told me that he said so and so. That person did not trouble me, but in fact he helped me, and he told me not to tell the boss that he helped me. And I was also told that he is going to continue to do this, that he is going to put pressure on me. So that word came to me that you are the head and not the tail. So I opened my mouth and I said, I am the head and not the tail. Now, within 15 to 20 days of starting this job, I was given a position where I was leading a team of 5 people. Now, in that team, there were already people who were working for me. But when I confessed this, I was put in a place where I was told to teach these people. And I had never done this kind of work before. Praise God. Thank you, Jesus. So, time went by again, slowly, 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 because you are not that strong. You don't have that knowledge. Again, I went off track. But I had already seen the glory of God in my life. So even I was off track, even I was doing the things of the world, at the back of my mind, the Holy Spirit, He was still, I was still getting those thoughts. Come back, start again, start listening to the word, read the Bible, confess the word. But what we tend to do, we tend to just ignore that voice, right? When we slightly get off track, even when we are hearing that voice through any form of medium, even when somebody comes and tells us, come back, why aren't you coming for the meeting, why aren't you coming for the retreat, we'll be like, oh, we are busy, na time mein aana, gara pade kaam ha, so many things. But eventually I did decide again to hear. So they came, it was like, it was like one leg in, one leg out, sometimes listening to the word, sometimes not listening to the word. And then in 2019, 2020, what happened? We got the news of the pandemic. Okay. तर लास्ट पयलीं आमी देवान कशे भशेन कोणाक तरी धाडून तिका फ्लायटीन ती जेन्ना ट्रॅव्हल करताली तेन्ना हेल्प करूंक कोणाच्या तरी मनान घातलें. आतां ती दुबय गेल्ली, फ्लायट धरून दुबय गेल्ली, तिची फॅमिली आसली दुबय. फ्लायटीन ती एअरपोर्टान ती भायर सरना फुडें फॅमिली पिकअप करूंक आयली. पूण जेन्ना फॅमिली बरोबर पासून ती वेताली, थॉट्स येतालेच, पूण ती जें उतर ती आपल्या तोंडांतल्यान उच्चारताली, देवाचें उतर, आपूण जेजू क्रिस्ताची कूड, सैतानाक म्हजेर कसलोच अधिकार ना आनी जेजून म्हाका समृद्धीच्या शिरापांतली सोडून घेतल्या, हें ती घोट धरता. तें उतर ती सोडिना, चिंतना येता जायत, उतर ती घोट धरता, घरा येता उतर ती घोट धरता. स्लोली हें जाता की जी गोंयां हाल्ली, जे मेरेन गोंयां हाल्ली तेन्ना घरांतली भायर सरोंक जायनासली, भिरांत येताली. 5 मिनटां पासून घरांतली भायर सरल्यार मनान चिंतना येताली आनी रावपाक जायना, चलया घरा. पूण हें आतां एका बोलत्याच शारान वचून जेन्ना ती उतर घोट धरता तेन्ना
त्या शारान, त्या पुरकी शारांपासून तिका एक बॉल येता टॅक्सी घेवन भायर वचोंक, मेट्रो घेवन भायर वचोंक, थिंगा सुपर मार्केटान वचोंक, थिंगा मॉलान वचोंक एक ती घोटाय येता. घोटाय कित्यांतल्यान त्या देवाच्या उतरांतल्यान जें तिणें घोट दवरलेलें सोडूंक ना पळय तें चिंतना येताली, ताजेर पासून तांणी देवाचें उतरूच घोट दवरलेलें, तातूंतल्यान तिका ते बॉल येता, घोटाय येता ह्या पोरकी शारांत लेगून भायर सरूंक. आनी स्लोली 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 हें जाता की दिसता भिरांत येता खंय, तातून पासून ती तें देवाच्या उतराकूच मान दिता आनी कित्याचेर आपलेशें मन वचोंक दिना, फकत त्या देवाच्या उतराचेर. आनी जेन्ना ते 3 म्हयने थिंगा हाडली आनी पोत्तून घरा येवपाक भायर सोडली, तेन्ना लेगून ती उतर घोट धरताली. आनी जेन्ना फ्लायट धरून पोत्तून येवपाक जाय त्या टायमार भिरांत आनीक उरोंक लागली. जो नियाळ ती देवाच्या उतराचेरूच करताली, त्या देवाच्या उतरांतल्यान जी भिरांत पयली हाडली ती काडून व्हेली. आनी आतां जेन्ना पोत्तून फ्लायट धरून घरा येवपाचो टायम जाल्लो तेन्ना तिच्या मनान आनीक भिरांत येवंक ना. ते फ्लायटीन येवपाक तिका आनीक भिरांत दिसोंक ना. आनी अशेंच करून जेन्ना ती देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक कंटिन्यू केलें तेन्ना तिणें पळयलें जिविताच्या दर एक भागांत, कामान, घरा कडेन त्या उतराचो फळ तिका पळोवपाक मेळटलो. तें उतर जें काम करता तें तिका पळोवपाक मेळटालो. आनी जेन्ना घरा येवन गोंया येवन ती कामाक लेगून लागली तेन्ना पासून तिका आनीक एक देवाचें उतर, देवाची भासावणी मेळ्ळी जी म्हणटा आपणें तुका what's the कोंकणी ट्रान्सलेशन? Deuteronomy 28. I have made you the head and not the tail. जे म्हणटा आपणें तुका, I'm not sure which verse, but it's definitely Deuteronomy 28. तर तें देवाचें उतर जें तिका मेळ्ळें तें म्हणटा आपणें तुका खाला घालूंक ना, वयल्यान उंच घातला, फाटीं तुका धरूंक ना, सोगल्यावन फुडें तुका व्हेला. सिस्टर वाचलेली. पूण तें हें उतर तिका मेळ्ळें. आनी जेन्ना कामाक लागली तेन्ना एक सिट्युएशन येयलें हें की जो बॉस आसलो ताणें एका दुसऱ्या एम्प्लॉईक सांगलें, नोयत आसले न्हू कामार, सो ताजेर प्रेशर घाल, काम करतना मातसो ताजो प्रेशर घाल. पूण सिट्युएशन हें टर्न जालें की ती कन्फेस करताली, तोंडांतल्यान उच्चारताली, गॉड हॅज मेड मी द हेड एंड नॉट द टेल. देवान म्हाका उंच मस्तक, देवान म्हाका मस्तक केलां आनी शेंपडी न्हू. या इट मीन्स दॅट, येस. तर हें ती आपल्या मनान धरून चलताली. आनी ज्या एम्प्लॉईक सांगलेलें की ताजेर प्रेशर घाल म्हणून, तो एम्प्लॉय येवन तिकाच म्हणटा बॉसान हें सांगलां, पूण तो प्रेशर घालिना, वयल्यान तिका येवन हेल्प करता. तर ह्या उतराचो फळूय तिका त्या वेळार पळोवपाक मेळटा. प्रेशर घालिना, वयल्यान तोच एम्प्लॉय येवन तिका हेल्प करता. आनी हें जाता की जॉयन जाल्या ताच्या 15 दिसांनी तिका बॉस एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिता आनी म्हणटा ह्या 5 जाणांची टीम आहा, त्या टिमीक तूं आतां लीड करतली. तर जी ती कितें स्वत मानताली, तोंडांतल्यान उच्चारताली, तें ताचो फळ तिका पळोवंक मेळटा. सिस्टर वाचताय प्लीज. आयज तुमकां दिता त्या सौरेस्पराच्या सगळ्या कायद्याक पाळो दिशात जाल्यार, आयज तुमकां दिता त्या सौरेस्पराच्या सगळ्या कायद्याक तुमी पाळो दिशात जाल्यार सगळ्यांक तुमकां बरी सुटका मेळटली. सगळ्यांक तुमकां बरी सुटका मेळटली. यू गोइंग टू दॅट सिंगल वर्स ओनली. ओके. आनी कसलेंच लुकसाण जावचें ना. कसलेंच लुकसाण जावचें ना. Which verse is that? Which verse? Deuteronomy 28:13. 28:13. I will make you the head and not the tail. It does not come out in Konkani Yeah. very clearly. सो जरी तर इंग्लिश बायबलार वाचल्यार आमकां म्हणटा देव म्हणटा आय हॅव, इफ यू फॉलो दीज रूल्स, माय कमांडमेंट्स, इफ यू फॉलो माय कमांडमेंट्स, आय विल मेक यू द हेड एंड नॉट द टेल. कोंकणीन तितलें बरें येना तें सिस्टर म्हणटाली ते भशेन देव म्हणटा आपूण तुका मस्तक करतलो, शेंपडी न्हय, फुडें घालतलो, फाटीं सांडचो ना. तर हें तिचे मानून जाचेर नियाळ करून चलताली, जें आपल्या तोंडांतल्यानूच ती विचारताली, ताचो फळ तिका कामार
पळोवपाक मेळलो. आतां सगळी देवाची उतराची शिंकोण तिका नाहल्ली खरी, पूण जे बारीक बारीक जी शिंकोण मेवताली तिका, एक एक भासावणी जिची समजणी तिका मेवताली ती ताकाच घट धरताली. जायते फावटी हें दिसता की आमकां सगळी शिंकोण समजा, पूण जरी तर देव आमकां एकूच उतर दिता आनी त्या एका उतराक पासून आमी घट धरता जाल्यार त्या उतराचो फळ देवाच्या उतरा प्रमाणे आमकां पळोवपाक मेवताच. ही ताची भासावणी. सगळें उतर खबर ना पासून जाल्यार एकूच उतर मेवल्यार त्या उतराक आमी घट धरता. आलो दोलो ना, दोन वड्यांनी पांय दवरिना, फकत देवाच्या उतराचेर आमचो फोकस दवरता जाल्यार तें देवाचें उतर जें कितें आमकां भासा येता ताचो फळ आमकां जरूर पळोवंक मेवता. आनी हेंच तिच्या जिवितांत तिणें अणभवलें. डिफरंट सिट्युएशनांनी, पयलें भायर जेन्ना फ्लायट घेवन गेल्ली, आतां कामार, हें तिणें अणभवलें. पूण एक टायम हो येयलो की उतर आयकताली खरी, तरी पूण मातशें डिस्ट्रॅक्ट जाली. दोन वड्यांनी पांय पडलो, केन्ना आयकताली केन्ना ना जाताली. तेन्ना पासून पवित्र आत्मो तिचे लागीं उलोवंक कंटिन्यू करता, तिका परतून रिमायंड करता, प्रवचन आयक, उतर वाच, भासावणी, आपणे जी भासावणी तुका दिल्या ती तुज्या तोंडांतल्यान उच्चार. पवित्र आत्मो तिका रिमायंड करता. ती डिस्ट्रॅक्ट जाताली खरी, पूण पवित्र आत्म्याचो तावो आयकून ती परतून देवाचें उतर आयकूंक, वाचूंक, उच्चारूंक स्टार्ट करता. So I remember this same job when I was there. Papa used to come every month to NCH Kalangut, and the retreat used to be there Thursday, Friday, Saturday, Sunday, I think. I'm not sure whether it used to be on Thursday, but it used to be there every month. And around that time, they had started putting it on YouTube. So if I was not busy at work and somebody did not require me and I had to do the work on my own, basically nobody had to come talk to me because I was leading them, right? So they used to come and speak to me, ask me for advice, take help from me. So not all the time I could plug my ears, but whenever I could do, I used to do so when the live teachings were going on. And whatever I missed, I used to go home and I used to listen to those teachings again. Also, at this job only, during this year only, and even before, when I was going through all of this fear, anxiety, panic attacks, there were small desires that I started desiring. Lord, I want to be surrounded with people who speak your word. Lord, I want to be with people who know you like I know you. Lord, I don't know. I'm still young, right? So Lord, I don't want to be with somebody. I don't want to date somebody who is going to tell me. I don't want to marry somebody who's going to tell me, let's go to a therapist, let's go to a doctor, and is not giving me the word. I wanted the first thing that comes out of his mouth has to be the solution from the word. I was like, Lord, if I marry somebody who does not know you like I know you, my life is going to be miserable. Now, I didn't want to live a life like that. So small desires I started having. And so life went on like that. And in 2020, when the news of the pandemic came, in 2019, I already had started desiring. Now, all this while, okay, I never had the gift of tongues because I had way too many questions on tongues, and there was unbelief. But in 2019, I started desiring that. But my question was, how am I supposed to speak something which I do not understand? Jotor maka sozmona kiतें उलोयता तें, how will my mind understand it and then speak it? Because any language, before speaking, first I need to understand it with my mind.
Yes, but at that time the thirst was very, very strong. But I didn't know what to do and where to go. But I was on the lookout. I was on the lookout and I wanted the gift of tongues. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तर कामार तर कामार आसतना लेगून जेन्ना तिका टायम मेवतालो टीम लीड करताली खरी थोड्या टायमार कोण ना कोण येवन तिचे लागीं उलयतालो पूण जेन्ना कोण येवन उलयनाहलो ती आपुणूच एकलीच काम करताली तेन्ना कानान इयरफोन्स घालताली आनी जे रितीर कलांगूट जाताले ब्रदर जॉन्सन जे रितीर कलांगूट करतालो ते आनी ते टीव्हीचेर युट्यूबार जे येताले ते ती लायव्ह आयकताली कामार कोण कोणा लागीं उलोवंक नाका पळय तेन्ना घरा वेताना बसीन वेताना घरा पावली पोत्तून तेच रितीर तेच व्हिडिओ तीच टिचिंग्स ती पोत्तून आयकताली आनी हे दीस आनी रात तिच्या कानान चलतालें देवाचें उतर जे ब्रदर जॉन्सन शिकयतालो तें तिच्या कानार दीस आनी रात चलतालें आनी हें जेन्ना ती आयकता दीस आनी रात एवरीडे तेन्ना एक ल्हान ल्हान आवडे तिच्या काळजान उपजोंक लागले काळजांत येवंक लागले की आपूण जें उतर शिकता म्हाका जे म्हजे आजू बाजू आसात म्हाका जाय तांकांय तें उतर कळलेलें म्हाका तसल्या मनशां लागीं वेळ सारूंक जाय जांकां जें उतर हांव शिकतां तें उतर देवाचें उतर तांकांय खबर आहा जो म्हजे आजू बाजू आहा ताका आनीक एकूय आवडो येवंक लागलो की म्हजो जो फुडें वचून जिविताचो सांगाती आसतलो ताकाय तें देवाचें उतर जाणो जाल्लें आसूंक जाय ताकाय देवाच्या उतराची ती म्हायती आसूंक जाय देवाची ती वळख आसूंक जाय कित्याक ना जाल्यार कितें जातलें ती उतरान हा आनी जरी तर तिजो जिविताचो सांगाती जरी उतरान ना जाल्यार कॉन्फ्लिक्ट जातलें ती एक उलयतली तो दुसरें उलयतलो आनी तिका केन्नाच नाका हाडलें की ती जेन्ना वायट बरें चलता तेन्ना तो म्हणटलो की ओके एका थेरपिस्टा लागीं या सायकोलॉजिस्टा लागीं या दोतोराशी या तिका जाल्लें की तो पयलो म्हणटलो देवाच्या उतरांतल्यान हें आमकां देवान करून दाखयलां देवान आमकां ह्या आमच्या सिट्युएशनांतल्यान खंयी भायर काडलां तिका जाल्लें की तिजो जिविताचो सांगाती पयलो देवाचें उतर तिचे लागीं उलयतलो देवाच्या उतरांतल्यान तिका हेल्प करतलो आनी न्हय की पयलीं दोतोराशी या थेरपिस्टा लागीं या तें तिका केन्नाच नाका हाडलें आतां जाता जाता वर्सां वेतात हे बारीक बारीक आवडे काळजान आहा पूण आतां वर्स येयलें 2019 आनी 2019 आनीक एक तिच्या काळजांत आवडो आयलो जिबेच्या देण्यान उलोवपाक ज्यो विचित्र भासांनी उलोवपाचें देवान जें देणें दिलां त्या भाशेनी उलोवपाक पूण थिंगासोरी एक मनान चिंतप येतालें जरी तर म्हाका गोमो पासून ना पूण कितें उलयता जाल्यार कशें म्हणून तोंडांतल्यान उतरां आपणें उलोवपाचीं हो डावट तिच्या मनान येतालो Now, 2019, when this desire was there, my one leg was in and one leg out. I was double-minded, meaning I wanted to hear the word, but I also wanted to do other things. At the same time, I also wanted the gift of tongues. Still lost. 2019 is going on, 2020 started. Then we get the news of the pandemic. And Papa started in the month of March in Dubai. He started taking online sessions. I'm joining in. I was there on his broadcast list. I was to get his messages like, okay, session is starting. I used to swipe it down, swipe it left, ignore it. There were times when I used to be like, okay, let's join. Again, it was like, okay, I have other things to do. So one leg in, one leg out. But then one of these sessions, when I did decide to join, and it was the Holy Week in 2020, somebody came and they said that they want to learn on gift of tongues.
So I was like, yes. And Papa started saying, okay, on Easter Sunday, I will take gift of tongues and I will take it for the full day. So now I'm eagerly waiting for that session to start. The first session was 5.5 hours, second session was 4.5 hours. Again, for my mind, it's not enough. I want to know more. I waited for the second day, and when the second day started, I don't remember which session it was, whether the first session or the second session, but he made a statement that if you think you're a fool, become a fool, but say it by faith. Open your mouth and let the Holy Spirit take control and let it be a prayer of faith. But open your mouth. And that was my breakthrough. When the day ended, when the session ended, I said, Lord, I'm going to start now. And you're going to give me those words. And I started. And that was a changing point in my life, because from that day onwards, I was speaking for hours and hours and hours in tongues. Now, what I was doing, that I was double minded, one leg in and one leg out, one day listening, one day not listening, one day reading the word, one day not reading the word, completely stopped. I was so hungry for the word, I was so thirsty to know him more and more. And that fear, how much fear we had when the news of the pandemic broke. We don't know what is happening. We don't know whether we will have food on the table. People don't know where they will get groceries. The shops are empty. There is no stock. We are getting news after news, messages after messages. This is happening here, that is happening there. We don't know the extent of the virus. So a lot of fear was there, right? But the moment I started speaking in tongues, it's like, in a fraction, that fear disappeared. I'm like, if Jesus is within me, that virus cannot touch me. Praise God. Thank you, Jesus. 2019 तिजो काळजान एक तो आवडो आयल्लो विचित्र भासांनी उलोवपाक दिवेच्या देण्यान उलोवपाक आनी पूण तिच्या एक प्रश्न येतालो मनान म्हाका समजोना आपूण कितें उलयता जाल्यार कितें म्हणून उलोवपाचें एक वर्स जालें आतां वर्स आयलें 2020 आनी 2020 स्टार्टिंगाक सावन पॅन्डेमीक चलतालें पॅन्डेमीक स्टार्ट जालें भायर भितर सरोंक चड सुटका नाहल्ली पूण त्या टायमार ब्रदर जॉन्सनान कितें केलें झुमाचेर टिचिंग्स घेवपाक सेशन घेवपाक स्टार्ट केलें आनी तो मेसेजी धाडटा न्हू वॉट्सॅपार कितें जाता कितें अपडेट धाडटा जाय त्या जाणांक तुमकां येता आसतली ब्रदर जॉन्सना कडल्यान तो मेसेज धाडटा आनी असल्यो मेसेजी तो धाडटालो आयज हें सेशन जावपाचें आहा फाल्यां आनी कित्याचेर शिकवण जावपाची आहा तो धाडटालो तिका येताली मेसेज इग्नोर करताली पूण एक दीस मेसेज आयली ही की तो म्हणपा लागलो आपूण होली वीक जें आहलें 2020 वर्साचें होली वीक आहलें निमाणें सुमार जें आहलें तेन्ना ब्रदर जॉन्सन म्हणपा लागलो आपूण ह्या आख्ख्या सुमानान विचित्र भासांनी उलोवपाचेर शिकवण दितलो आनी जेन्ना तेणें आयकलें तेन्ना तिणें म्हणलें आपल्याक हें सेशन अटेंड करूंकूच जाय आनी जें झुमार ऑनलायन इंटरनेटार जें सेशन जातालें तें थंयसर ती जॉयन जावंक लागली पयल्या दिसा शिकवण लांब जाली 5.5 वरांची दुसऱ्या दिसा 4.5 वरांची शिकवण जाली पूण जायतें तिका शिकोवंक मेळ्ळें आनी दुसऱ्या दिसा जेन्ना ब्रदर जॉन्सन ताचेरूच शिकयतालो विचित्र भासांनी उलोवपाकूच शिकयतालो तेन्ना ताणें एक म्हणलें तुमकां दिसता आसतलें की तुमी उलयतात तें बेश्टें बडबडटात म्हणून तुमकां दिसता आसतलें कितें तुमी पिशें जाल्यान तें बेश्टें उतरां तोंडान कितें येता तें उलोवपाक पूण ही भास विचित्र भास उलयता पळय ती एक भावार्थाची भास पवित्र आत्मो जो आमचे भितर आहा
तो आमच्या तोंडांतल्यान उलयता. तुमकां दिसता जायत की तुमी कितें उलयतात, पिशापणां उलयतात, तेन्ना लेगून तोंड उगडात आनी भावार्थान तुमी उलयात. हें ब्रदर जॉन्सनान ते शिंकोवणेन सांगलें. आनी पयलें जे तिच्या मनान प्रश्न येताले की हें कितें 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 सगळीं जाणां उलयतात, कांय समजना, म्हाका हांव कितें म्हणटा तेंच समजना, ही कसलीं पिशापणां. पूण जेन्ना ब्रदर जॉन्सनान म्हणलें की तुमकां दिसता आसतलीं ही पिशापणां म्हणून हे भाशेन उलोवपाक, विचित्र भासांनी उलोवपाक, तें दिसता आसतना लेगून भावार्थ धरात आनी पवित्र आत्मा जी तुमकां उतरां दितात तीं भावार्थान तुमच्या तोंडांतल्यान तुमी उलयात. आनी जेन्ना ती उलोवंक लागली तेन्ना आतां 2020 वर्सा सिट्युएशन कितें आसलें तें आमी सगळीं जाणा. कितली भिरांत आसली, घरांतल्यान भायर सरोंक मेळना आसलें, शॉपांनी स्टॉक आसूं नासलो, जायतो लोक चिंतालो आयज जेवण हा फाल्यांक ना, उदक नासलें घरा कडेन, तांदूळ नासले घरा कडेन, भिरांत आसली सगळ्यांक. पूण ती म्हणटा ते भिरांतीन लेगून जेन्ना ते विचित्र भासांनी ती उलोवंक लागली तेन्ना ती भिरांत इल्ली पासून उरोंक ना, कसलीच भिरांत ना. वयल्यान एक धीर आयलो की देव सगळें पळोवन घेतलो, देव सगळें आपल्याक फावो करतलो, आपल्याकूच न्हू आपल्याच्या फॅमिलीक फावो करतलो. सो ती जेन्ना ती विचित्र भासांनी उलोवंक लागली, एक भावार्थ धरून ती विचित्र भासांनी उलोवंक लागली, तेन्ना जी भिरांत आसली ती मनांतल्यान नाच जाली, इल्ली पासून उरोंक ना. Now in 2020, after this, life has never been the same. It is amazing, it is supernatural, and God has taken control. It's not that there are no battles, but in fact, since then, there have been bigger battles in life, more bad news which have come, because the Satan is not going to keep quiet, right? But with the word, the word is comforting, the word gives you the strength to fight those battles. And after I activated the gift of tongues, I saw the power of how it can be life changing, of how much boldness the Holy Spirit gives you. Because the gift of tongues is the language of the Holy Spirit. You are talking directly to God. And now, those who don't know, he is my husband. And at that time, we were dating. And I was like, and at that time, before 2020, before I got the gift of tongues, he was not in the word. He did not know the word like I did. But when I activated the gift of tongues, I was like, I need to give him this. And it's not like I did not give him the teachings before, but it was not heard. 5 minutes you heard, stop. But I never forced him, listen, why you're not listening. But when I activated the gift of tongues, I saw how beautiful that experience was. And I'm like, I cannot keep quiet by he missing it. He needs to activate his gift of tongues. Another reason was I'm like, this is awesome. And I did not want to talk any of the worldly things. And he's calling me and he's talking everything else but the word. And all I want to do is cut the call and go and listen to the teaching. And I'm like, this is not happening. This cannot happen. I cannot live my life like this where my mind is on the word, but somebody who's very, very close to me is coming and speaking everything else. Now, again, I did not force. I only said, do whatever, but go and activate the gift of tongues. तर 2020 सान ती म्हणटा आपल्याचें जिवीत
पयलींच्या भाशेन आनी उलोवंक ना. 2020 तिणें जिबेचें देणें आपल्याचें एक्टिवेट केलें, जिबेच्या देण्यांनी उलोवंक लागली. ते मेरेन सावन जिवितांत खूब बदल जाला. अशें न्ही की 2020 उपरांत आनी बॅटलां येवंक ना, आनीक अडचण्यो येवंक ना, आनीक व्हडल्यो अडचण्यो येयल्या. पूण तातूंतल्यान लेगून ते देवाच्या उतरांतल्यान एक बळ मेवलां, एक काळजीदारपण मेवलां, आनी ती देवाची जी शांती आहा ती लेगून मेवल्या. बॅटलां आसताली लेगून, बॅड न्यूज आसतालो लेगून, आनीक व्हडलो बॅड न्यूज आसतालो, आयल्यात बॅड न्यूज. तातूंत लेगून शी वॉज स्ट्रॉंग. देवाच्या उतरांतल्यान तिका बळ मेवलें, काळजीदारपण मेवलें त्या सिट्युएशनांत त्या न्यूजाचो फुडो करूंक. आनी हातून जाचो व्हडलो भाग आसलो तो त्या विचित्र भासांनी उलयता पळय ताचो. ती जी विचित्र भासांनी उलयताली ताचो. कित्याक विचित्र भासो आमी आमचे हस्तगीं उलयना. पवित्र आत्मो जो आमचे भितर आहा तो डायरेक्टली देवा लागीं उलयता आमच्याच तोंडांतल्यान. तर जेन्ना आमकां मागणें करूंक कितें मागणें करचें तें लेगून समजना, तेन्ना विचित्र भासांनी आमी जेन्ना उलयता तेन्ना पवित्र आत्मो आमच्या तोंडांतल्यानूच तो देवा कडेन मागणें करता आमचे पासत. तर 2020 हें परसभर अशेंच तिच्या जिवितांत जालें. आनी आतां आमी दोगांय घोव बायलां. ती कितें आवडत दवरताली की आपल्याचो जो सांगाती आसतलो तोवूय देवाच्या उतरान आसूंक जाय. आतां हांव पयलो नाहल्लो 2020 जेन्ना खूब 2020 पयलीं लेगून ती देवाचें उतर आयकताली. म्हाका धाडटाली खरी, हांव आयकनाहल्लो. मे बी 5 मिनटां आयकलें, तें चड जालें, बंद केलें. 5 मिनटां वयर केन्नाच आयकूंक ना. पूण फोर्स केन्ना करूंक ना की आयक 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 म्हणून. कित्याक आयकना, फोर्स केन्ना करूंक ना. पूण जेन्ना 2020 तिणें पळयलें विचित्र भाशेन उलोवन तिच्या जिवितांत कसलो बदल जाला, भिरांत भायर गेल्या, एक तो धीर येयला, एक बळ येयला, तेन्ना तिणें चिंतलें हो सेम एक्सपिरियन्स म्हाका तिका जाल्लो हांवेनूय एक्सपिरियन्स केल्लो. हेंच बळ, हीच भिरांत भायर गेल्लो एक्सपिरियन्स तिका जाल्लो, हांवेनूय एक्सपिरियन्स केल्लो. आनी तेन्ना कितें जातालें, हांव उतरान नाहल्लो म्हणटच जेन्ना आमी फोनार उलयतालीं, मेळोन नाहल्लीं, कित्याक भायर सरोंक मेळोन नाहल्लें न्हू, पूण फोनार उलोवप जातालें. दिसभर ती आयकताली, जी ब्रदर जॉन्सन दिसभर टिचिंग्स घेता पळय ती आयकताली. आनी हांव दुसरे वाटेन टीव्ही पळयतालो. सो जेन्ना एकामेकाक फोन करतालीं तेन्ना ती उलोवंक सोदताली कितें देवाचें उतर शिंकल्या पळय ती. पूण हांव उलयतालो कितें टिव्हीचेर कितें चलता, हो प्रोग्राम पळयला, तो प्रोग्राम पळयला, त्या प्रोग्रामान हें जालां तें जालां, तें हांव उलयतालो. आनी तिका तें आयकूंक नाका आहलें, कित्याक तिचें मन कित्याचेर दवरलेलें जाल्लें तिका देवाच्या उतराचेर. पूण हांव कितें उलयतालो, टिव्हीचेर कितें चलता पळय तें. तर ती कॉलां 5 मिनटां वयर वचनाहल्लीं. रोखडी म्हणटाली ओके चल आपूण आतां वेता आनी फोन कट करता. कित्याक तिच्या मनान देवाच्या उतरा शिवाय त्या वेळार 2020 जेन्ना सगळें सरावंडींग भिरांत आहली, तिणें डिसायड केल्लें म्हाज्या मनान म्हाका फकत देवाचें उतर जाय, उरलेलें आनीक कांय नाका. कित्याक त्या देवाच्या उतरांतल्यानूच ती भिरांत आहली ती गेल्या. त्या देवाच्या उतरांतल्यानूच आपल्याक बळ मेळ्ळां. सो तिका तें केल्लें जालें. सो ती म्हणटा आनीक कित्याक फोर्स करूंक ना, पूण म्हाका एनकरेज केलो, म्हाका सांगपा लागली त्या जिबेच्या देण्यांनी जी शिकवण तिका मेळटाली जिबेच्या देण्यांनी उलोवपाचेर ती म्हजे लागीं शेअर करूंक लागली. कित्याक तिका जाल्लें हांवेनूय जिबेच्या देण्यांनी उलोवंक स्टार्ट केल्लें. तर ती सांगता सांगता म्हाका एक्सप्लेन करता. ब्रदर जॉन्सना कडल्यान तिका कितें शिकोवंक मेळटा ती येवन म्हाका सांगता. आतां म्हजें मन हें जालें की अरे कितें उलयता. एक म्हजें मन त्या जिबेच्या देण्याचेर गेलें. खबर आहली म्हाका की जिबेच्या देण्यांनी उलोवंक जाता म्हणून. कशें जाता कितें ताची समजणी ती म्हाका नाहली. पूण जी शिकवण तिका मेळटाली ब्रदर जॉन्सना कडल्यान ती येवन म्हाका सांगताली. आनी म्हजें मन इल्ली इल्ली बारीक बारीक शिकवण म्हाकाय मेळपाक लागली. आनी ती म्हाका पुश करूंक लागली तूंय जिबेच्या देण्यांनी उलोवपाक स्टार्ट कर, तूंय जिबेच्या देण्यांनी उलोवपाक स्टार्ट कर. So it took a while for you to actually listen and activate the task. Yeah. Like a few days. Yeah. म्हाका तिणें सांगलां एकाच दिसान हांवें आयकून हांव उलोवंक लागूंक ना. थोडे दीस लागले. थोड्या दिसांचेर तिणें आनीक शिकवण दिली इल्ली इल्ली करून. पूण थोडे दीस लागले.
चड दीस न्हू, म्हयनो न्हू, थोडे दीस. Just maybe 2-3 days. हां, 2-3 दीस मे बी. आय थिंक मॅक्सिमम एक सुमान. So he did activate the gift of tongues, and I was very happy about it. But he was still not listening to the teachings. आतां तिजें आयकून हांवें विचित्र भासांनी उलोवंक स्टार्ट केलें, पूण हांव जी टिचींग जाता, ब्रदर जॉन्सन जी टिचींग सेशन्स घेता ती आजुनूय हांव आयकोना नासलो. पयलीं शेअर करताली, इग्नोर करतालो मेसेजी, वॉट्सॅपार बी धाडटाली पळय ती. आतां हांवें जिबेच्या देण्यान उलोवपाक स्टार्ट केलां खरें, पूण टिचींग्स हांव वचोन आयकोना नासलो. So right from the start, we started dating. I did not force him, and I was sure, 100% sure, that I'm not gonna stop listening to what is being preached on JCILM info, and I'm gonna continue listening whatever anybody tells me. I'm not gonna listen. So when I was dating him, I'm like, even after I get married, I will still listen. So some way or the other, it will still fall on his ears, and faith will still come, because faith comes by hearing. So why should I force? तर हांवें म्हणलें ते भशेन ती फोर्स केन्ना करी नासली. धाडटाली केन्नाय वॉट्सॅपार व्हिडिओ जे येताले वॉट्सॅपार धाडटाली, हांव जरी पळयना फोर्स करी नासली. कित्याक फोर्स करी नासली हें चिंतोन की आपूण तर आयकतात आनी आपूण आयकोवपाची सोडपाची ना. त्या टायमार आमी फ्रेंडली आसली, काजार जावंक नासली. तिचें चिंतप कितें आसलें, आपूण आयकता, आपूण आयकोवपाचें बंद करपाची ना. काजार जाली तेन्ना पसून आपूण आयकतली आनी व्हडल्यान आयकतली. तर म्हाका आनी चान्सूच ना आयकूं ना आयकूं. आपूण आयकता तेन्ना ताज्या कानार पडटलें आनी उतर आयकता 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 कितें जाता, भावार्थ वाडटा. सो ती म्हणटाली आपूण आयकता, सोडपाची ना, व्हडल्यान आयकता तें ताज्या कानार पडटलें. तें कानार पडोन भावार्थ येतलोच. आपूण पयलोच कित्याक फोर्स करूं, आपल्याक फोर्स करपाची गरजूच ना. Okay. So I did not have, I did not push him, I did not force him, and I did not know when this would happen. But I knew it would happen. I did not put a timing on it that, okay, only after I get married, he would be in the word. I had a desire, yes, he has to be in the word before I get married. But I did not really like, it has to be like this only, it has to be like this only. But I was 100% sure it's gonna happen. Now, when he activated the gift of tongues, he was still not listening to the word. And I wanted to spend my whole day, because Papa used to start at 9 o'clock in the morning. Then there was a break at, I think, approximately 1:32. Sometimes he was to not even take that break. And he used to close at 8. Then there were sessions on the Marathi channel, then there were sessions on the Bangalore channel, then there was the Melbourne session, which used to start at 11:30, 12 o'clock. So the only break was that 10:30 till 12. There were times when I used to miss the Marathi sessions, but if you go to see, whole day, except when I'm sleeping, that word was continuous. And I didn't want anything other than the word. So when I was like this, in the first 10 days only, when I was on one of these Zoom sessions, there was a link shared which was of Sister Angeline, and her testimony was on healing of ulcerative colitis. Now, when that link was shared, the name which was mentioned was just colitis, and I was not sure. He had mentioned to me that it is called ulcerative colitis and these other symptoms. But other than that, I had not bothered to take any more details. I knew what was happening. I was not bothered about the details. All I knew was he's already healed. So I never went and asked, how are you feeling? What is wrong? Did you go to the doctor? I did not bother asking all those questions. I didn't know that when we went to eat, that he used to take, he was required to take those medicines before or after the food. So I sent him the link and I asked, I'm like, is this the same thing that is
what you're going through? So he was like, yes. I'm like, okay, watch this. How many days it took? 7 days. So it took 7 days for him to actually go and listen. But how many days it took for me to find that link after I activated tongues? About 7 or 10. Now I give him the link. He takes time to listen to it. ओके. आतां तिका जाल्लें हांव जिबेच्या देण्यांनी विचित्र भासांनी उलोवपाक. म्हाका शिकवण दिली, एनकरेज केलो आनी हांवें वचोन हांवेनूय विचित्र भासांनी उलोवपाक स्टार्ट केलें. पूण हांव उलयतालो खरो, टिचींग आजुनूय आयकोन नाहलो. आतां तिका जाल्लें न्हू, हांवेनूय देवाचें उतर आयकलेलें, हांवेंनी उतर समजून घेवन ताची शिकवण घेवपाक तिका जाल्लें. पूण तिणें ही टायमलायन खंय घालूंक नाहली की उमक्याच टायमान जाल्लें म्हणून. काजार जावच्या पयलीं तो उतरान येवपाक जाय, उमक्याच टायमान तो उतरान येवपाक जाय, हें कंडिशन हें घालूंक नाहलें. पूण भावार्थ आहलो की तें जातलेंच म्हणून. तें मानून ती चलताली की तें जातलेंच म्हणून. आतां हें जालें की विचित्र भासांनी. And neither did I have it in my mind, he's not in the word, he's not in the word. So why he's not listening? That also I was not thinking. आनी हें ती मनान चिंतन हाडली की तो आयकोना, कित्याक आयकोना, केन्ना आयकतलो, ताणेंनूय आयकूंक जाय. फकत ही चिंता मनान येना हाडली. फकत भावाक धरून चलताली की म्हाका हें जाल्लें जाय आनी हांव स्वत मानना की हें म्हाका जरूर पळोवपाक मेवतलें. केन्ना जातलें तें म्हज्या हातीन ना, तें देवाचें. पूण हांव स्वत मानता की तोवूय देवाच्या उतरान येतलो, देवाच्या उतराची समजणी ताकाय मेवतली आनी ताजें जिवीत बदलतलें. तोवूय भावार्थान उलयतलो आपल्या लागीं, हें ती स्वत मानून चलताली. आतां सुमार 10 दिसांनी तिणें विचित्र भासांनी उलोवपाक स्टार्ट केलां. ताचे सुमार 10 दिसांनी तिका त्या टिचिंगान, झूम सेशनां, ती इंटरनेटाची सेशनां आसतालीं, ताजेर ती थिंगासोर तिका एक लिंक मेवता आनीक एके सिस्टरीचें एक टेस्टिमनीचें लिंक. ते टेस्टिमनीक ती सिस्टर टेस्टिमनी दिता, तिका एक दुयेंस जाल्लें, तातूंतल्यान तिका खंय सुटका मेवल्ली पळय ती. आनी ते सिस्टरीक ज्या दुयेंसांतल्यान सुटका मेवल्ली तें सेम दुयेंस म्हाका आहलें. डिटेल्स केन्ना विचारूंक ना, कित्याक ती चिंताली न्हू, आमच्या उतरानूच पदवी आहा म्हणून. सो डिटेल्स तिका व्हडल्यो खबर नाहल्यो, फकत कसलें तरी दुयेंस आहा म्हणून खबर आहलें. नांवूय आख्खें खबर नाहलें, वद्दें नांव खबर आहलें. तें वद्दें नांव तिणें ते सिस्टरीची जी टेस्टिमनी मेवल्ली तातूंत आयकलें आनी ती इमिडिएटली लिंक तिणें म्हाका धाडलें, हें सेम सिकनस काय म्हणून. हांवें म्हणलें वय. तुमकां लागली ओके, ही टेस्टिमनी पळय. आतां तेंवूय पळोवपाक हांवें इमिडिएटली पळोवंक ना, आनीक 7 दीस काडले पळोवपाक. तिणें जिबेच्या देण्यांनी उलोवपाक स्टार्ट केलें. एक 10 दिसांनी तिका लिंक मेवलें आनी लिंक म्हाका धाडना. हांवें पळोवपाक तें लिंक आनीक 7 दीस काडले. When you started listening? You speak now when you started listening. आतां ती स्वत मानताली की तिका जाल्लें, हांवेनूय शिकवण आयकूंक स्टार्ट केल्लें वय. आतां हांवें 7 दीस काडले तें टिचींग आयकोपाक. पूण जेन्ना हांवें तें टिचींग आयकलें, एक दीस आहलो म्हाका उगडासा खंयसर बसलों आनी केन्ना तें टिचींग हांवें स्टार्ट करून आयकलें. आनी जेन्ना हांवें तें टेस्टिमनी आयकली त्या वेळार म्हाका खबर नाहली, पूण तेंचें तें उतर ती सिस्टर उलयल्ली की कशी देवाच्या उतरांतल्यान तिका त्या दुयेंसांतल्यान पेकोडी मेवल्ली. आनी तें दुयेंस अशें आहलें की दोतोर म्हणटा की त्या दुयेंसांतल्यान भायर सरोंक आनी ताका कसलो इलाज ना, फकत वखदां घेवन तें कंट्रोल करूंक जाता, त्या दुयेंसांतल्यान भायर येवपाक जायना. हें तिकाय सांगलेलें दोतोरान, म्हाकाय सेम सांगलेलें दोतोरान, सेम दुयेंस न्हू. पूण आतां ही सिस्टर म्हणटा देवाच्या उतरांतल्यान म्हाका ह्या दुयेंसांतल्यान पेकोडणी मेवल्या. आनी हांव थिंगा बसलां आनी रोडटा हें चिंतन की देवान जरी तिच्या जिवितांत ही मिलाट केल्या आनी तिजें सिट्युएशन, तिचे सिम्टम्स म्हज्या सिम्टमाकीन आनीक खूब व्हडले आहले, खूब चड आहले. आनी हांव बसून चिंता देवान जरी तिच्या जिवितांत ही मिलाट करून तिका ह्या दुयेंसांतली पेकोडणी दिल्या,
जाल्यार सेम देव म्हाका तीच पेकोवणी दितलो. आनी असलें हांवें केन्नाच पयलीं जिवितान आयकूंक नाहलें. आनी हांव बसलां आनी ताचेर नियाळ करून रडटां. आनी निमाणें हांव डिसिजन घेतां की जें उतर तिणें आयकलें, ज्या उतराची ते सिस्टरीन आपले टेस्टिमनीन सांगलें की आपल्याक शिंकोण मेवली, हांवें तें सेम उतर घेतलें आनी तेंच जें तिणें केल्लें, जें उतर ती उच्चारताली, सेम उतर हांव उच्चारूंक लागलों. आनी हांवें पळयलें म्हज्या जिवितान 10 दिसां भितर म्हाकाय तीच पेकोवणी मेवल्या, जी पेकोवणी ते सिस्टरीक मेवल्ली, ज्या दोतोरांनी सांगलेलें दुयेंसाक इलाज ना म्हणून, ज्या देवाच्या उतरान तिका पेकोवणी मेवल्या, तेंच उतर हांवें उच्चारून, हांवें मानून घेवन हांवें जेन्ना त्या उतराचेर नियाळ केलो, तेन्ना तीच पेकोवणी म्हाकाय मेवली. जे सिम्पटम्स म्हाका पळोवपाक मेवताले, म्हाका दिसताले सिम्पटम आहले, वॉशरूमान जेन्ना वता रोगत येताले, केंस वेताले, देरेंपेन ओवरनायट न्हिदलां थिंगात केंसांचे पॅच वेताले, हातीचेर फोड येताले, बोटांचेर फोड येताले. हे कसलेच सिम्पटम म्हाका पळोवंक मेळोंक ना. सगळे सिम्पटम बंद जाले केन्ना, जेन्ना हांवें ती टेस्टिमनी आयकली. तीच सेम उच्चारणी ते सिस्टरीन केल्ली, ती हांवें म्हज्या तोंडांतल्यान केली. सेम समजणी हांवें घेतली, सेम उतर हांवें मानून घेतलें, तेन्ना सेम पेकोवणी म्हाकाय मेवली. प्रेज गॉड. आतां म्हाका कॉमन येयलें की ह्या उतरान पदवी आहा. हांवें पयलें कितें सगळें उतर इग्नोर केलें. केदी व्हडलीं सेशनां, 3 वरांचीं सेशनां, कोणाक आयकूंक टायम आहा म्हणून हें चिंतोन उतर तें इग्नोर केल्लें. पूण ल्हान एक टेस्टिमनी, एक अर्दे वराची टेस्टिमनी, आय थिंक 28 मिनिट्स ती टेस्टिमनी, अर्दें वरूय न्ही, ती ल्हान टेस्टिमनी, ल्हानशें उतर हांवें जेन्ना मानून घेतलें, म्हज्याच तोंडांतल्यान तें उच्चारलें, ताचेर हांवें भावार दवरलो, तेन्ना ते ल्हान टेस्टिमनीन लेगून म्हाका देवाची पदवी म्हज्या जिवितांत पळोवंक मेळ्ळी. म्हाका कॉमन येयलें ह्या उतरान पदवी आहा म्हणून. आनी स्लोली ती टेस्टिमनी मेवल्या. तातूंत म्हाका कसलें बरेंपण मेळना, पयलेंच ताका सांगूंक ना, थोड्या दिसांनी सांगलें. घरा कडेन कोणाक सांगूंक ना, कित्याक म्हाका नाका आहलें. हांवूच तेन्ना भावार दवरूंक शिंकतालो न्हू. म्हाका येवन सांगूंक नाका आहलें कितें कोत्ताय, पिशापणां कोत्ताय, तशें बेश्टेन जाता म्हणून. हें म्हाका कोणेंच येवन म्हजे कडेन उलयल्लें म्हाका नाका आहलें. म्हज्या भावार्थाचेर कोणें आडकोळ हाडलेली, तर हांवें कोणाक सांगूंक ना. न्ही म्हूण ताका सांगूंक ना, न्ही म्हूण घरा कडेन म्हज्या मामी डॅडीक कोणाक सांगूंक ना. शिंकोण घेतली, ताचेरूच नियाळ करूंक लागलो. तेंच म्हज्या तोंडांतल्यान बोन उच्चारूंक लागलो. तेन्ना जेन्ना म्हाका ते एक्चुअली सिम्पटम म्हजे बंद जाले, तेन्ना वचोन ताका सांगलें. आनी तें जाल्या उपरांत लेगून रोखडेंच सगळें एकाच दिसानूच परतून सगळें शिंकोंक स्टार्ट करूंक ना. थोडे दीस लागले स्लोली, बट आनीक एक 7 दिसांनी, 7 ते 10 दिसांनी हांव जी झूम सेशन ती अटेंड करताली, ती आयकताली. ब्रदर जॉन्सनाचें टिचींग ऑनलायन जें जातालें तें आयकताली. तेंच हांव वचोन आयकूंक लागलो. आनी पयलो टॉपीक जो आयकूंक लागलो तो हांव भावार्थ, ब्रदर जॉन्सन भावार्थाचें शिकयतालो. भावार्थ म्हणजे कितें, भावार्थ खंयच्यान येता तें शिकयतालो. तें हांव आयकूंक लागलो स्लोली, एक 7-8 दिसांनी. So when at this time, after, I don't remember when it happened, but whether before I send the testimony link or after, but there was a fight at his place, and he started calling me and messaging me and telling each and everything what happened. And I was in that frame of mind that I don't want to listen to any negative word, because he was speaking all negative words. He was speaking all the things that were wrong, negative, saying things about the future. And I didn't want him to speak those words. So I was like, I don't want to hear what you're saying. I'm cutting the call. I put a stop to it. I'm like, go and listen to the link I have sent you. So I don't know whether you heard that link before or after. So that happened where I was not, at that point of time, I was not tolerating anything negative coming out of anybody's mouth. Now, when he started, when this happened, he heard that testimony. He took a decision. He did not tell me that he has stopped the medicines.
And eventually, when he told me about after 2 months or 1 month. Now I'm in a place where I'm like, he just started listening to the word. How can he stop the medicines? What will happen if he stops the medicines? Is his faith built? Is his faith in a place where he can do without medicines? But I did not open my mouth. I just went quiet and I'm like, okay, now what? But I did not open my mouth and say, who told you to do that? Why you're doing this? Who told you to stop the medicines? Because if he is taking that action in faith, who am I to go and say something? And if I say something, then that should not be words which stop his healing, because there is power in the words. So I kept my mouth shut, and after 5-10 minutes, I was like, okay, you cannot. So I gave him 2 instructions. I said, now that you have taken this decision, you have to continue listening to what the word of God is saying. You have to listen to the teachings, and do not tell anybody that you are not taking the medicines until the right time is come. So yes, he did get the healing in 10 days, but we waited up until the right time came, and that is when he started going and sharing his testimony. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. आता पॅन्डेमिक चलतालें भिरांत सगळ्यांक हाल्ली. एक्चुअली पयलीं म्हाकाय भिरांत हाल्ली, आनी इतली भिरांत कित्याक हाल्ली म्हाका की आतां म्हाका दुयेंस आसलें तें तातूंत दोतोरान म्हणलेलें की तुका एंटीबायोटिक्स, पॅरासिटामॉल, क्रोसीन, डोलो असलें कांयच घेवपाक मेळचें ना. आनी तुमकां उगडास आहा जाल्यार ओके, आनी तुमकां उगडास आहा जाल्यार पयलें त्या वायरसाक मेडिसीन कांय नासलें न्हू. जोर येयलो जाल्यार दोतोर लेगून क्रोसीन, पॅरासिटामॉल, डोलो दिताले. आतां हांव चिंतालों जोरी तर वायरस म्हाका लागलो जाल्यार ज्या वखदांतल्यान पेकोवणी मेळटा तींच वखदां म्हाका घेवपा जायना. कित्याक जोरी तर हांवें तीं वखदां घेतलीं जाल्यार हें जें म्हाका दुसरें दुयेंस आहा तें आनीक वाडटलें आनी तें वस. तर हांव म्हज्या घरच्यांक सारको फोर्स करतालो की तुमी भायर सोदतात सोरात, पूण हात धुल्या बगर, पांय धुल्या बगर, तोंड धुल्या बगर भितर सोरनाका. कित्याक म्हाका भितर म्हज्या मनान ती भिरांत हाडली की जोरी तर वायरस म्हाका लागलो जाल्यार म्हाका ही मेडिसिनां घेवपाकूच जावची ना. हे वटेन गेल्यार मेडिसिनां लागना, दुसरे वटेन गेल्यार तें दुयेंस आसा तें वर्स जाता. आनी हाका लागून घरा कडेन जायत्यो झगड्यो जाताल्यो. आनी असलीच झगडी एक त्या टायमार जाली म्हज्या डॅडी बारी. अहो न्ही की तो केअर घेनासलो, केअर घेतालो, पूण जे भाशेन म्हाका ताणें केअर घेतलेलो जालो, सारके हात सारके साबुलान क्लीन करप, पांय धुवप, तोंड धुवप, जे भाशेन म्हाका ताणें केअर घेतलेलो जालो तो ते भाशेन घेनासलो. आपले वाटेन केअर घेतालो, पूण म्हाका तें माननासलें. आनी ताचेर एक व्हडली झगडी जाली घरा कडेन. आनी झगडी जाली म्हणटच म्हजें मन रागान शिजता. आतां रागान शिजता म्हणटच खावंक जाय न्ही कोणाक, हें जालां घरा कडेन म्हणून हांवें ताका फोन केलो. आनी कोणाक करतलो, मामींक तर खबर आसा झगडी जाल्या म्हणून मामींक सांगून फायदो ना. सो सांगपाक कोणाक एक्सप्रेस करपाक ताका फोन केलो. आतां ताचें सिट्युएशन अशें आसलें की तें दीसभर शिंकोण आयकतालें. ताका नाका आसलें हें जें हांव गार्बेज उलयतालो, रागान जो शिजतालो ती गार्बेज ताज्या मनान गेल्ली. सो ताणें चड आनी उलोवंक ना, फोन कट केलो सांगून की आपल्याक हाजेर उलोवपाक नाका म्हणून. पूण आतां हें हांवें ती टेस्टिमनी आयकोचे पयलीं आतां हो रागान ती व्हडली झगडी जाल्या, बोबो मारून शेजाऱ्यांकूय गोमलां. ताचे उपरांत रातचो नियाळ करता आनी रडटा चिंतोन की हें व्हडलें जिवीत, पांय लागीं इतलो झगडटा पळय तो, नाका म्हाका व्हडलें जिवीत. आनी हांव मागतां की हातूंतल्यान कहो भायर सरचो आतां. तर त्या टायमार हांवें म्हजें मन उगडें केल्लें, देवा तूं म्हाका दाखय आतां कहो हातूंतल्यान भायर सरपाचो पळय तो. आनी तें हांवें म्हजें मन उगडें केल्लें आसतना ती टेस्टिमनी आयली. ती टेस्टिमनी हांवें घट धरली. ते टेस्टिमनींतल्यान हांवें म्हजो भावात वेव्हारान घातलो.
आनीक ती म्हाका पेकोणी मेवली. पूण हांवें सांगलां ते भाशेन ते जेन्ना हांवें ती शिंकोण घेतली तातूंतल्यान पवित्र आत्म्यान म्हाका उलोवन सांगलें एक म्हजें भावार्थाचें पावल कहें वखदां बंद कर म्हणून. हें सगल्यांक न्ही, त्या टायमार पवित्र आत्म्यान म्हाका उलोवन सांगलें की तुजीं वखदां बंद कर म्हणून. कित्याक भावार्थाचें तें पावल हांवें मारूंक जाय देखून. आतां वखदांनी लेगून जायत्या जाणांक पेकोणी मेवता, पूण त्या वेळार म्हाका त्या वखदांनी पेकोणी मेवपाक खूपूच नाहलो. दोतोरान तर पयलेंच सांगलेलें की तुज्या वखदांनी तुका पेकोणी मेवचीच ना म्हणून. तर पवित्र आत्मा म्हज्या लागीं उलोवन सांगलें की वखदां बंद कर म्हणून. आतां हांवें ती वखदां बंद केली. इमिडिएटली कोणाक सांगूंक ना की हांवें वखदां बंद केलां म्हणून. भावार्थान हांवें ती वखदां बंद केल्ली, पूण कोणाक सांगूंक ना. एक 1.5 म्हयन्यान 2 म्हयन्यांनी ताका मेन्शन केलें. पूण तिच्या मनान चिंतप येयलें, अरे हो आतांच आयकूंक लागला, हाजो भावार्थ इतलो वाडला की ताणें वखदां बंद करीसर. हो डावट येयलो मनान खरो, पूण तो डावट उलोवंक ना. कित्याक जरी तो डावट उलयल्लो तोच डावट म्हज्या मनानूय क्रिएट जावंक जाता न्हू. जरी तर त्या वेळार नेगेटीव कितें उलयलें तें नेगेटीव म्हज्या भावार्थाचे आड वचोंक जाता. चिंतलें, 5 मिनटां वगैरे रावली, पूण ताजे उपरांत म्हाका एक सांगलें, भावार्थ तुवें धरून तुजीं वखदां बंद केल्यां खरी, पूण उतर आयकोपाचें सोडिनाका. कित्याक एक तर भावार्थ आहा, पूण तो भावार्थ गो टू रॉंग, भावार्थ थिरो रॉंग, शिंकोण चालू दवरप गरजेचें. जरी तर ती शिंकोणे वरवीं सारकी समजणी मेळना जाल्यार आमचें पावल वांकडें जावंक जाता. तिका तशें जाल्लें म्हज्या जिवितांत नाकारलें. सो तिणें म्हाका पयलें सांगलें, जी शिंकोण जाता ती आयकोपाची बंद करिनाका, आनी दुसरें आनी कोणाक सांगिनाका तुवें वखदां बंद केल्या म्हणून. दिसतालें की सिम्पटम आनीक ना म्हणून, पूण भावार्थ घोट करून आमी शिंकोण चालूच दवरली. ती शिंकोणेंतल्यान समजणी घेवंक चालूच दवरली. स्लोली जेन्ना कन्फर्म जालें की पेकोणी खऱ्यांनीच मेवल्या म्हणून, तेन्ना हेरांक सांगूंक आमी स्टार्ट केलें. पयले सुवातेर म्हजे मामीक, कित्याक तिका खबर आसली कितलीं वखदां घेवपाक जाय पळय ती न्हू. जायते फावटीं तींच वखदां हाडटाली फार्मसीन वचोन. आख्खें बॉक्सूच घरा कडेन हाडलें. हांवें स्टॉक हाडून दवरलेलो, जेवणाचो स्टॉक दवरलेलो तो खरो. हांवें म्हाका जीं वखदां जाय ताजोय स्टॉक हाडून घरा कडेन दवरलेलो, आख्खें एक बॉक्स हाडलें. आनी ती वखदां म्हारगूय हाडलीं खूब. सो सगळीं हाडून दवरलेलीं, पूण हांवें ती सगळीं वखदां घेवपाची आतां बंद केली. आमीक सांगूंक ना, काबडान लॉक करून दवरलीं. खूब म्हयन्यांनी जेन्ना तिका सांगलें, तिका सांगच्या पयलीं तिका हांवें शिंकोण धाडूंक स्टार्ट केली. जे व्हिडियो येताले ते तिका धाडूंक स्टार्ट केले. कित्याक तिका सांगच्या पयलीं पवित्र आत्म्याचे जाणवायेन आमकां तिका सांगच्या पयलीं तिकाय भावार्थान हाड म्हणून पवित्र आत्म्यान आमकां ती जाणवाय दिली. सो तिका ते व्हिडियो धाडूंक स्टार्ट केले. तिणें ते सेम व्हिडियो पळयले भावार्थाचे वरवीं शिंकोण तिकाय मेवली. तिणेंनूय घेतली, देवाच्या उतराची शिंकोण तिणेंनूय घेतली. आनी तिणें जेन्ना आपलो भावार्थ वाडयलो, तिणें जेन्ना ती देवाच्या उतराची शिंकोण घेतली, तेन्ना वचोन आमी तिका सांगलें की ही पेकोणी म्हाका मेवल्या. हांवें आनी वखदां घेवंक ना, 2 म्हयने जाले वखदां घेवंक ना, तरी पूण पेकोणी म्हाका मेवल्या, कन्फर्मूय जाल्या. सिम्पटम आनीक कांयच ना, एक लेगून सिम्पटम आमकां पळोवंक मेवना म्हणून स्लोली तिका सांगलें. Praise God. Thank you, Jesus. So now it was so that both of us were listening to the teachings all the time. Both of us were growing in faith. Both of us were fighting battles with the Word of God. And our conversations turned to discussions of the Word. This is what I have heard. This is what was spoken. Then what he heard, he used to tell me. So the discussions, the sharing started being more aligned with what God is saying in His Word. He was sharing His knowledge with me. What I am learning, I was sharing my knowledge with Him. And the conversations were about God. And the whole relationship took a turn where our focus was on God. If one person
was doubting, was one person was struggling, the other person was bringing the other up by sharing the word, by giving the word, by sharing what they know about what God is saying about that word in that situation. Praise God. Thank you, Jesus. Now, those desires that I had, that I want to be surrounded by people who are speaking the word, started coming true. It started then, but now I'm seeing it more and more in my life, where whatever I'm doing, wherever I'm going, I'm surrounded by people who are speaking faith, who are speaking the word of God, who are living their life according to what the word of God is saying. The words that come out of their mouth are words of faith and not of fear. And it's a very beautiful experience. Not that I don't meet people who are not in the word, but people who are close to me, most of them are speaking His word and are growing in the knowledge of Him. The second desire that I had, that my partner would be listening to the teachings, would be giving me the word, would be discussing with me and helping me fight the battles with the word, has happened. And now, in the last 1 year, when we went and we shared our testimony, it's going to be 1 year next month. Yes, next month it's going to be 1 year. When we went and we shared our testimony, it was the start of a completely different life that we are living now. We had just gotten married, it was just 4 months. We just got married the previous December. And within 4 months, both of us went, we shared our testimony. Praise God. And since that day, that decision that we took to go and share that testimony, to go and take the mic, because we had received that invitation that come, share the word, share your testimony. In fact, what happened was the discipleship retreat in Ponda in April, last April, was there for 15 days, 10 or 15 days. And we kept postponing. Now, we had gotten that invitation before the retreat started. And we kept postponing, saying that, okay, maybe tomorrow, today this work, tomorrow. But that voice, no, was very strong for me. Not very, he was not that inclined. But I was like, see, this kind of invitations I have gotten before. They have called me and I have not gone. Now that we have gone, we had gone to the youth retreat in Nelyadi, and it was the first residential retreat, a live-in retreat for both of us. And that retreat, something happened where I knew that I'm on a different path now, and that is, there's God has bigger plans for both of us. I didn't know what it was, but I knew that life is not gonna be the same anymore. And when we came back, that thing is running in my mind. You need to go. They have called you. You need to go. But we kept postponing it. Again, it was some kind of double-mindedness, where it's like, okay, let's not go today. Let's go tomorrow. Let's not go today. Let's go tomorrow. And then we another person, a second person, texts me. Are you going to share? And that night only we both are talking, we should go. And that message comes, and I'm like, now there's another invitation. We need to go. We cannot not go and not share. We go and we share. Oh, that was before, Nelyadi was after that. So we go, we share, and both of us were so happy after we shared, that when we came home for the next 2 days,
he was dancing around the house. He was so happy that he of how the session went that he was literally going in the kitchen to talk, and he was not sitting in one place. He was just dancing around at house in the house. And I was like, now that we got that push and we got that start, I cannot sit at home being one leg in, one leg out. And we knew that this was at the end of April, and we knew at the start of May the Nelyari Youth Retreat is starting. And we have not traveled. We have never gone to Mangalore. We don't know that language. And at that time, I'm like, nothing doing. We have to go. And within one day, we remove a ticket on Tatkal. We don't know how to go. We don't know which bus to take after we reach there. Nothing we know. We need to go. We removed a ticket on Tatkal. We went by train, and the journey, if I tell you, it was like I didn't know what was happening, but I was just. Now I know that it was just the voice of the spirit that I was listening step by step. And when we came back after the retreat, everything was different, and we are like, we cannot sit in the house um, having that seed of the word of God inside of us. We cannot sit and not open our mouth. We need to go out. We need to preach the word. And we did have that invitation. We did have that opportunity. And another discipleship retreat was coming up, we went and we did the entire 15 days. And since then, we have been out every month preaching His word, His gospel, what He has called us to do. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तर दोगांय जाणां टिचींग आयकोंक स्टार्ट केल्लें न्हू. स्लोली हें जालें की पयलें हांव कितें उलोवंक सोदतालो टीव्हीचेर कितें चलता पयलें, ताका कितें उलोवंक जाय आसलें, ती कितें टिचींग आयकता पळय तें. हांवूय जेन्ना टिचींग आयकोंक लागलो, ट्राय करिनासतना लेगून दोगांयचें डिस्कशन जालें, आयज आमी कितें शिकल्या. ती जें कितें टिचींग आयकताली, व्हिडिओ आयकतालो, म्हाका येवन सांगतालें. हांव कितें आयकतालो, हांव वचून ताका सांगतालें. दोगांय ट्राय करिनासतना लेगून ऑटोमॅटिकली आमचें डिस्कशन जालें, आयज आमी कितें शिकल्या, कसली आयज समज देवाच्या उतराची आमकां समजणी मेळ्ळ्यात. सो त्या डिस्कशन आमचें स्लोली तें जालें. आनी आयज जेन्ना तें नियाळ करता तेन्ना पयलें आमी व्हडा तुका सांगलेलें उगडास आहा, बारीक बारीक आवडे तिच्या काळजान आयले. आपल्या म्हजे भोंवतणी कोण आहा ती म्हाका देवाच्या उतरान आहलेली जाय. म्हजो सांगातीचो आसतलो तोवूय म्हाका देवाच्या उतरान आहलेलो जाय. आयज तें पळयता की आपले भोंवतणी कोण आहा, टीम मेंबर्स आहा, हांव सगळीं देवाच्या उतरान आहा. दीस आनी रात देवाचें उतर आयकूंक मेळटा. न्हूच युट्यूबार कोण कोणा लागीं उलयता तांचे कडल्यान, कोणा लागीं टायम सारता तांचे कडल्यान तें देवाचें उतर आयकूंक मेळटा. हो धाकटुलो आवडो आहलो काळजान, तो आयज पुरो जावंक आयला. आतां अहें करून आख्खें वर्स आमी काडलें 2020, 2 वर्सां एक्चुअली, 2020, 21, 22 वर्सा डिसेंबरान आमचें काजार जालें. आमी काजार जालें डिसेंबर 22. 4 म्हयन्या उपरांत एप्रील म्हयन्यान आनीक एक सेशन जालें. थंयसर आमकां एक इन्विटेशन आयलें, पोंडा रिट्रीट जावपाचो आहा, तुमी थिंगा येवन कित्याक शेअर करिना तुमची टेस्टिमनी. इन्विटेशन आहलें खरें, पूण परतून कामार बिजी उरलीं आनी कित्यान बिजी उरलीं. 15 दिसांक तो रितीर आहलो. आय थिंक तातूंतले 10-12 दीस आमी वचूंक ना. कितें ना कितें एक्सक्यूज घेवन घरा रावलीं. आयज जायना, फाल्यां जायना, परवां या. निमाणे 3 दीस आहले पळय तेन्ना परतून एके सिस्टरीन मेसेज केली, तुमी येवन शेअर करतल्यात. तेन्ना तिणें घोट धरलें, आमी वचून शेअर करूंकूच जाय. हें इन्विटेशन आहा तें आमी इग्नोर करूंक उपकारना. तर आमी डिसायड केलें पोंडा जो आमचो रितीर जाता थंयसर वचून आमी शेअर करुया म्हणून. आनी थिंगासर जेन्ना आमी शेअर केलें, दोगांयनी शेअर केलें, तेन्ना जी खुशालकाय मेवली ते शेअर केले उपरांत खूब हाल्ली, खूब कमी खुशाल हाल्ली आमकां वचून शेअर करूंक मेळ्ळें म्हणून. आनी
हांव स्पेशली खूब खुशाल आहलो आनी हांव जेन्ना खुशाल आसता तेन्ना मातसो नाचपाच्या मुडान आसता. तर वयर सकयल घरांत धांव ओगी बसोंक जायना आहलें. तर तें जेन्ना ताणें पळयलें तेन्ना तें म्हणपाक लागलें ओके नेल्याडी मँगलोर आनीक एक रिट्रीट जावपाचो आहा थंय या. तोवूय एक 7 दिसांचो रिट्रीट जावपाचो आहलो. थंयसर आमी गेलीं आनी थिंगा जे भाशेन आमी पावलीं कांय प्लॅन करूंक ना. लास्ट मिनीट डिसायड केलां ट्रेनीन वचोंक जाय आहलें. तत्कालान वचोन तिकेट काडल्या. मँगलोर एक पावट पावलीं खरीं पूण मँगलोरच्यान स्टेशना कडल्यान आनीक 2 वरांची वाट. थिंगा खंय वेतलें खंयची बस धरूंक जाय कांय खबर ना. फकत तत्कालान लास्ट मिनीट जप्प करून वचोन तिकेट काडल्या. ट्रेनीन बसल्या मँगलोर गेल्या. मँगलोर एक्चुअली स्टेशनार पावलीं तेन्ना त्या दिसा मँगलोर कसली रॅली आहली आनी बासीच ना. आमी वचोन बासीवाल्यांक विचारता तुमी ह्या जाग्यार वेतल्यात ते म्हणटा ना. आतां कितें करचें पडटलें आनी पावले आमी सांजची 4 निमाणी बस आहली. पयलीं आमकां बासी ड्रायव्हराक वचोन विचारलें तुमी ह्या जाग्यार वेतल्यात काय म्हणून. तो म्हणपाक लागलो ना. दुसऱ्या बसीक वचोन विचारलें ते म्हणटा बसीन सीट ना. कितें करूं कांय समजना. टॅक्सी वचोन फायंड आवट केलें. टॅक्सी म्हणटा 2 वरांची वाट आनी वचपाक 3,500 लागतले. बस आमकां सांगलेली कोणें बस घेता 150 रुपया म्हणून. आमी आतां चिंता 150 रुपया बस 3,500 टॅक्सी करून गेल्या. कितें करचें कांय समजना. कोणाक फोन केलो तेवूय म्हणटा बसूच घेवन यो. पूण बसवालो म्हणटा आमी वचना थिंगा. पूण कोणें तरी म्हणलें ती बस वेता. ड्रायव्हर म्हणटा बस वचना. कोण ड्रायव्हर म्हणटा बस वचना पूण कंडक्टर येवन म्हणटा बसीन चड बस वेता थिंगा. आनी कितें जाता हिंदीन उलोवंक सोदिना कोण कन्नडान उलयतात. आतां कन्नड आमकां समजना. आमी कितें फकत तो आमकां तापयता तो आयकूंक येता. कित्याक तापयता समजना. आतां कंडक्टरान एक म्हणलें चड म्हणून बस आहा पॅक्ड. आनी कोल्ली बस जाणो ही आमचे बस स्टँडार एसटी बसी पळोवपाक मेळटा न्हू जे वर्कर्स ट्रॅव्हल जाता त्यो. आतां त्यो बसींनी पॅक्ड सारकी बस आहा. बसीन सगळे चडले सिटां भरल्या. उबी रावपाक प्लेस ना. आमचे लागीं आहा खांदाक बॅग एक्स्ट्रा बॅग सूटकेस दोगांय लागीं लागेज आहा. उबे रावपाक प्लेस ना तरी पूण बसीन चडलीं कित्याक आनीक चॉयस ना न्हू. निमाणी बस हाजे उपरांत आनीक ते म्हणटा बस येवची ना कित्याक सगळे रॅली आहा. बसी सगळ्यो रॅलीक यूज करता. बसीन कोणी तरी करून सोडली. उबे रावपाक मेळना. म्हजो पांय एका पांयार उबो रावला दुसरो पांय वयर आहा. आनी 2 वरांची वाट दोगांय ताका श्वास घेवपाक प्लेस ना. म्हाका सारको उबो रावपाक प्लेस ना. आनी समर मायाच्या म्हयन्यान गरमी खूब. तोही करून लेगून आख्खी 2 वरांची वाट बसीन उबे रावन केलें. एक पॉयंट हो येयलो की म्हाज्यान आनीक जायना जाल्यार म्हाका येवपाक लागली गूं. हांवें सुटकेस म्हजी काडली फाटल्यान धरली आनी बसोंक वेतालो थिंगासर बोबाव कितें जाता करून. कित्याक तांकां दिसता न्ही हांव घुंव येता म्हणून. जायना जाल्यार बसोंक तरी पूण कंट्रोल केलें. कोणें ना करून देवाचे कृपेन एकलो मेवलो. तो म्हणपाक आनी बसीन चडल्या खंय देवपाचें खबर ना. मॅपार फकत पळोवन चलता. तरी पूण देवाचे कृपेन एकलोच भुरगो आहलो थिंगा. ताका तो हिंदी उलोवंक लागलो म्हजे लागीं. ताका सांगलें अमक्या जाग्यार वेतालें आनी तोवूय त्याच सेम स्टॉपार देंवपाचो आहलो. तो म्हणपाक लागलो आपुणूय ते सेम स्टॉपार देंवता आपूण म्हजे फाटल्यान तुमी देंवात. ताणें हेल्प केलें. थिंगासर देंवल्या उपरांत रिक्षाय दवरपाक ताणें हेल्प केलें आनी तशें करून आमी थिंगा रिट्रीट सेंटरान पावलीं. 7 दिसांचो रिट्रीट केलो. थंयसरूय टेस्टिमनी शेअर केली आनी थंयसर जो एक्सपिरियन्स आमकां करूंक मेवला ताजे उपरांत जो जिवितान बदल येयला कित्याकूच सोर करूंक जायना. जी शांती जिवितांत येयल्या कित्याकूच सोर करूंक जायना. जी खुशालकाय जिवितान येयल्या एकल्याच्या न्हू दोगांच्या जिवितान काजारी जिवितान जी शांती जी खुशालकाय येयल्या कित्याकूच सोर करूंक जायना. पूण आयल्या कित्यातल्यान कित्याक आमी त्या देवाच्या उतराक एक इन्विटेशन हाडलें. तें आयकून निमाणो वगत जालो खरो. 12 दीस वगडायले पूण निमाण्या 3 दिसांनी एका दिसाक आमी गेलीं टेस्टिमनी शेअर केली. नेक्स्ट भावार्थान जें पावल मारलें गोंयांतल्यान मँगलोर वचपाचें तें आयकलें. ताजे उपरांत भोवन तोंड आनी ओगी धरूंक जायना. जितलो चान्स मेवता तितलें वचोन देवाचें उतर शेअर करता. हांगा येवन नावेलीं जखनिमान जाता पोंडा थिवीं वास्को खंयसर जाता. म्हापसा जातालें पयलें खंयसर जाता. जितलो देव ऑपॉर्च्युनिटी दिता सोयेक दिता जितली देव दारां उगडटा थंयसर वचोन. आतां
तो काळजांतल्यानूच आवडटा. आमी केन्ना पयलें चिंतूंक नाहलें की आमकां हें करूंक जाय म्हणून, चिंतूंक लेगून खाजार जाल्यार तेन्ना पसून मनांत नाहलें की आमी दोगांय बाराबर प्रीच करतले म्हणून. पूण जेन्ना तो देवाच्या उतराक कान दिलो, देवाचें उतर आयकलें, तेन्ना ताणेनूच आमच्या काळजांत घातलें, जे उतरांतल्यान तुमकां तेकोणी मेळल्या, जे उतरांतल्यान तुमकां बरेपण मेळ्ळां, तेंच उतर वचोन तुमी दुसऱ्यांकूय दियात म्हणून. आनी आमचो प्लॅन नाहल्लो. आयज जरी करता, आमी प्लॅन करूंक नाहलें. पूण जरी तर देव दारां उगडटा, आमी फकत त्या ताणें जें दार उगडलां, ताणें जें उतर आमकां सांगलां, त्याच उतराक आमी कान दिवन येता. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. So that small, the Lord always speaks to you and He always calls you. You need to be alert enough to hear that voice and to say yes to that voice. We did not realize what we were doing and what we were saying yes to and what it would lead to. But it was all for the good, and life is good, preaching the word and reaching out to people. Thank you, Jesus. The youth retreat was also a very big saying yes to that retreat. That coming to my mind that we cannot sit at home. We have to go and get immersed for the full day and night in the word. Let's go. Those small decisions led to a big opening for us, because all we had to do was say yes, yes, yes for in every step. Praise God. Thank you, Jesus. You're hungry? You want to eat? We'll continue for some time. We'll continue. We'll eat afterwards. After some time. Is that okay? Yeah? Praise God. देव आमचे लागीं आतां सदांच उलयता. आमचेच लागीं न्हू, तुमचे लागीं लेगून देव सदांच उलयता. आनी ल्हान वस्तूंनी उलयता. सदांच तो व्हडल्या वस्तूंनी उलयना. सदांच तो आमकां व्हडल्या वस्तूंक आपयना. ल्हान वस्तूंनी आमकां आपयता. आमचो वावर कितें? आमी फकत ताच्या एका ल्हान उतराक लेगून वय म्हणलें जाल्यार तो फुडली वाट दाखयता. सगळी वाट आमकां जाणो जावंक खबर ना. आमकां खबर नाहली जेन्ना आमी पोंडा येवपाक येस म्हणटले, हांगासान मँगलोर वचपाक येस म्हणटले, ताची फुडली वाट कितें जातली कांयच खबर नाहली. पूण ताजे उपरांत ताणें वाट दाखयल्या. कसो, कित्याक लागून ताणें उलो केल्लो, तो त्या उल्याक कान दिवन आमी फुडें कितें काम करूंक जाय वा करूंक जाय तो सगलो तोच दाखयता. फकत आमी एक ल्हानशें येस ताका म्हणूंक जाय. फकत ताच्या ल्हान उतराक लेगून जेन्ना आमी कान दिता, तेन्ना ताजें जिवीत जें आहा, ताणें जें जिवीत आमचे पासत येवजिलां, बासायलां, तें आमकां अणभवूंक मेळटा. एक ल्हानशें लेगून आमी वय म्हणटा पळय तेन्ना. आनी तितलोच आमचो वार. व्हडलें देव आमचे लागीं कांय मागिना. फकत जें तो उतर घेवन आमकां आपयता, जे उतराचेर भावार्थ धरूंक तो आमकां आपयता, तातूंत आमी फकत एक ल्हानशें ताका येस म्हणूंक, ताका आमचें राजीपण दिवपाक गरज. Now the word of God says in Psalm 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. In the Amplified Bible it says, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. So now say suppose a path is there and it's pitch dark. He will show you the light, but he will show you where, say suppose it's pitch dark, when the light is there around you, okay, in close proximity, can you see a little further on? You are only able to see what is there close by, right? You are not able to see further, correct? The word of God says, that his word is a lamp unto my feet and a light unto my
path. The word is a lamp unto my feet. So the word, a lamp, gives light, correct? Now on that path, when the light is lit, it will show you, it will be bright only in that place. So the Lord is asking you in His word to take that first step by faith. Now, when you say yes to that step, He will show you the next step. Because what it says, it is a lamp unto my feet and a light unto my path. So the moment you keep saying yes, when He shows you the first step, He will show you the next step. Once that is lit and you're taking that step, He will show you the next step. Then He will show you the next step. All He is asking you to do is obey His word. Now, in that process, when you're taking each and every step, there's light for your whole path. Can you see that light first only? No. But when you obey His word, when you get that one word, somebody comes and gives you that scripture for your situation, and you decide to obey that word, then He will show you the next word. Then He will show you the next step. But what is our problem? Our problem is, I want to know everything, and I want to know it now. But what the word is telling, you obey my word first. Take that step first. Only then is what He's going to reveal the next step to you. Then the next step. And when life goes on like this, He is lighting your life with His word. But He is asking you to obey the small, small instructions that He is giving you in His word. Praise God. Thank you, Jesus. सुरू तर आमी स्तोत्र वाचलें 119वें स्तोत्र 115वी वळ आमकां म्हणटा म्हज्या पावलाक तुजें उतर उबारलेलो दिवो उजवाड म्हजे वाटेचो म्हज्या पावलांक तुजें उतर म्हणजे देवाचें उतर उबारलेलो दिवो उजवाड म्हजे वाटेचो. आतां जरी तर आमी दिवो घेवन चलता आनी लांब वाट हा, तो दिवो आख्खी लांब वाटेक उजवाड दाखयना न्हू. आमकां एक स्टेप घेवपाक जाय तितलोच उजवाड दाखयता. पूण जितले आमी एक 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 स्टेप घेवन फुडें चलता तितली आख्खे वाटेक तो उजवाड आमकां पावता. देवाचें उतर हेच भाशेन आमकां कितें दिसता की देवान आख्खी वाट आमकां आमी कितें चलोंक जाय ती दाखोवंक जाय म्हणून. पूण उतर आमकां सांगता की देवाचें उतर आमच्या पावलांक एक दिवो कहो. आमकां फुडलें पावल मारूंक जाय तितलोच उजवाड आमकां दाखयता आनी हें देवाक जाय. जरी तर आमकां कोणूय येवन जायते फाटी एक देवाचें उतर दिता. तें देवाचें उतर एकूच उतर जालें खरें. तें देवाचें उतर मानून जेन्ना आमी आमचें एक पावल घेता तेन्ना त्या पावलाक तो उजवाड पावता. जेन्ना आमी तें पावल घेता तेन्नाच देव फुडल्या पावलाक दुसरो उजवाड दाखयता. दुसरें पावल आमी घेता भावार्थान तेन्ना तिसऱ्या पावलाक देव आपल्या उतरांतल्यानूच परतून उजवाड दाखयता. अशी करून देव आख्खी वाट उजवाडा येता खरी, पूण तो उजवाड एका वेळाक एकाच पावलाक पावता. आनी तोच आमचो भावार्थ. असलोच भावार्थ देवाक जाय आमी दवरलेलो की तो एका पावलाचो आमकां उजवाड दाखयता खरो, पूण ताचेर विस्वास धरून आमी जेन्ना तें एक पावल घेता तेन्ना फुडलें पावल मारूंकूय परतून तो आमकां दाखयता. ताचो वेळ येता पळय तेन्ना आख्खी वाट आमकां दिसना जायत, पूण भावार्थान आमी एक ल्हानशेंच पावल मारता त्या उतराच्या उजवाडान तेन्ना तोच उजवाड फुडें वचोन फुडलीं पावलां मारपाक आमकां आदार करता. हें देवाचें उतर. आमच्या पावलांक एक दिवो, आमचे वाटेक एक दिवो. आख्खी वाट दिसना खरी, पूण जेन्ना एक ताका ल्हानशें वय म्हणून येस म्हणून एक पावल घेता तेन्ना फुडली वाट तोच उजवाड येता. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Now that you had some spiritual food, let's have some physical food. आत्मिक जेवण घेतलं आम्ही आता 2 वरां जाली 2.5 वरां जाली भूक लागली आसतली कुडीच्या जेवणाची जेवपाक या कोण वय म्हणिना सो मे बी आनी Yeah, we can मध्यमवर continue वर perhaps. प्रेज गॉड Praise God. So this entire session, was it helpful? Yes. Thank you, Jesus. All Thank you, glory to Jesus. God. Praise God. Honestly, to tell you, I had thought that I would preach on something else. काल आमी बसून जेन्ना नियाळ करताले प्लॅन करून घाल्लें की आमी आमच्या मनान येयलें तें एक सेशन घेतलें हांव दुसरें सेशन घेतलो पूण हांगा येवन आमी दोगांय जाणां बराबर सेशन घेतली हें चिंतोंक लेगून नाहलें I knew I would give my testimony, but I thought that would, be a small testimony, and then I would go into a teaching. मनान येयल्लें ती आपल्याची टेस्टिमनी दितली म्हणून पूण चिंतलेलें बारीक जातली आनी ताजे उपरांत दुसरी शिकवण जातली म्हणून पूण इतली लांब जातली म्हणून चिंतोंक नाहलें But you see how the Holy Spirit works. The entire session was a testimony. पूण जरी पळयता आमी जाल्यार आख्खें सेशन टेस्टिमनी जाल्लें आहा आनी हें आमच्या अबिलिटीन न्हू आमच्या प्लॅना प्रमाणे न्हू पूण पवित्र आत्म्यान जें आमच्या मनान घातलां ताचे प्रमाणे जाला I thank the Holy Spirit for guiding me and using my vocal cords to speak what He wanted to speak. आनी पवित्र आत्म्याक दिनवासता कित्याक ताणें आमचो ताळो आमचीं उतरां उजारून ताका जें कितें आमचे कडेन उलोवंक जाय आसलें तेंच तो आमचे कडेन उलयला देखून Okay, let's close our eyes now. Yes. Thank you, Holy Spirit. Thank you, our Father. Lord, I thank you and I praise you that you are always there in our midst and you are always taking care of us. And when we make a prayer of faith, Lord, you are there with signs and wonders to accompany it, to prove that your word is true, that you are there in every step of our way and you are taking control when we give you the control, Lord. Lord, thank you that whatever we spoke, whichever word of yours that we spoke, that it has touched hearts and it has touched lives and it is bringing a change in people's life. Lord, I pray for each and every one of us here that from today onwards, that their life is not going to be the same, that they are going out and living your word, living your gospel, preaching your gospel and living the word, what you have written, and they are learning to rely on you, to depend on you, and they are not going out with their own ability, they are not reaching out with their own ability, but they are reaching out with your ability, with your power, because Lord, your word says that when the disciples went out, you said in your word that you were working with them, not for them, but working with them. All they had to do was open their mouth. All they had to do was go out and reach out and spread your gospel. And when they did that, you, Lord, accompanied that word with signs and wonders. Lord, I declare and I call for this anointing on each and every one of us, that we are not cold, we are not sitting with what seed we have in us, but we are going out and we are reaching out and we are spreading the word. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Thank you, Jesus. Please repeat after me. Lord, I eat your body, I drink your blood, you dwell in me, and I dwell in you. Lord, whatever I'm gonna eat now, I bless that food, Lord. I bless the person who has prepared that food. Lord, what I'm eating, I bless that food. And it is your body that I am eating.
and you are dwelling in me. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that your word, that your word that your body and blood has cleansed me, cleansed and I am healed and I am healed and whole. and whole. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, I praise you. Lord, I praise you. Lord, I thank you. Lord, I thank you. Lord, I give you the highest form of praise. I give you the highest form of praise. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Let's all go to eat. Yes. Yes?